देव बरी सांग सगळ्यांक तुमका आणि कोशाल बरी नाताला थोड्याच वेळान आमचे तियात्र सुरू जातले आणि तसोच हांव जेम्स ग्रासा लागीं उपकार मागता आमचे फिरगस बाबाक वेदीचेर येवन सन्मान दिव. उपकार मागता सगळ्याक आमच्या फिगर बाबाक टाळ्यांनी उपकार भेटोचो. विनंती करता विल्सन डी कॉस्टा लागी फादराक फुला देऊन सन्मान करू. स्वागत तुमका फादर. फादरा लागी विनंती करता नानचे मागणे म्हणून आमचो तियात्र स्टार्ट करू. मोगाच्या लायटां कांय दिसना आनी ते आतां आमकां समजता ड्रामा करतले कशें करता काय म्हूण खाली लायट दिसता. मोगाच्या ड्रामाच्या प्रेमिकांनो, आज व्हडा संतोशान तुमी हांगासर एकठांय जाल्लेले आसात. प्रत्येक जावन उद्देश जेजूच्या जल्माचो. जॉय टू द वर्ल्ड द लॉर्ड हॅज कम. संतोष बरीत आमी सगळ्या सणवडार आमकां जल्मला. ही जावन आसा आमची वर्ती कुशलकाय आनी कुशलकाय प्रत्येक जावन देवाक आमी अर्गां दिल्ली आसा. मिसाच्या बलिदाना मुखार देवाच्या जल्माची केक आमी कापून आमचें तोंड गोड केले. आज बरें जेवणी सगळे जाण दादोशी जेयल्ले आसात. क्रिस्मसाचो संतोष. आतां अनेका रितीन हो संतोष आमी वांटून घेवन ह्या ड्रामा मुखार आमी हांगासर एकठांय जाल्लेले आसात. तर हो संतोष जेजूचो सदांच आमच्या सांगात आसूं दी. ह्या संतोशान आमी सदांच जिवेया. कित्याक क्रिस्मस परत्यान परत्यान हांव तुमकां सांगता ते एक दिसाचे न्ही, सदांच इमॅन्युएल देव आमच्या सांगाता. जेन्ना मोगान एकवटान संतोशान एकवटपाच्या स्पिरितान आमी जियेतात सदांच तें क्रिस्मस जावन आसा. कित्याक जेजूचें हाजरपण आमच्या माय मोगांत एकवटांत आसा. जायत्या मापान ह्या देण्यांनी आमकां सडवंडारान भोवलेलें आसा. हें देणें आमी वाडोवया. आनी तशेंच आमचेच कलाकार मल्लापार म्हणटना नावार्थीक फिरगस ही आमची जायते टॅलंटान भोवलेली आसा. ना म्हणलेले आमचे लागीं आसा कांय ना. टॅलंटान सिंगर्स आसात, म्युजिशियन्स आसात, एक्टर्स आसात. तशेंच सहकार दितले सगळे तुमी. हे जावन आसा आमची ग्रेस्का ह्या फिरगजीची. जेन्ना ह्या देण्याचो आमी बरो उपयोग करतात त्या वेळार ही देणी प्रसिद्धीत जातात. आमी संतोष हेरांचे संतोष आमी करूंक पावतात.
हे जावन आसा देण्याचो बरो उपयोग. तर ह्या वेळार ह्या संदर्भार आमच्या ह्या कलाकाराक हांव सर बरें मागता आनी तुमच्या सहकारार वय बरें करून तेंची तेणी प्रदर्शीत करून दी आनी अपुर्बायन म्हणल्या भशेन ड्रामा आमकां पळोवंक साध्य जावन दी. गडेक वोट ऑफ थँक्स म्हणून घेवचो ना. ह्या वेळार हो ड्रामा बरोच जाला म्हण आमी चिंतून घेवन तांकां हांव शाबासकी दिता आनी तशेंच सर कलाकारांक म्युजिशियन्स तशेंच हिंगा पडदे बीन घालून केल्ल्याक एका रितीन हांव स्वागत तशेंच देव बरें करूं. आनीक ह्या ड्रामाची बरेंपण जावन आसतलें तुमच्या सर्वांची. व्हडा संख्यान तुमी येयलात. दादोशी हो ड्रामा पळयात. पोट फुट्टा भर हांसात. तस म्हण खुर्च्यो पयस पयस दवरलात आमी बरें करून हांसूंक. आनी आमी ल्हानशें मागणें आमी करया. बापाची पुताचे आनी पवित्र आत्म्याच्या नांवान. सर्गेच्या बापा तुका आयच्या वर्त्या दिसा खातीर तुज्या पुताक तुवें आमकां दिला तो जावन आसा आमचो संतोश. ताणें दाखयल्ल्या त्या वाटेन आमी चलूंक ताणें दिल्लेली ती शांती समाधान आमच्या संगता सदांच आसूंक आनी शांती समाधान हेरां संगता वांटूंक आमकां आदार जावं. आनी आयचो हो प्रोग्राम बऱ्या भशेन जावंक तूं आमच्या संगता राव. आमच्या कलाकारांक सर्वांक तुजो आशिर्वाद दी. त्याच क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याच्या नांवान. आमेन. सो ऑल द बेस्ट. युट्यूबाचेर लायव्ह आसता. कशें तुमी हांसतले नाचतले तें हितून लोकांक पळोवंक मेळटलें. बरें करून जावं दी. आनी तशेंच फाल्यांच्या मीस 15 मिनट लेट 7 वाजताना सकाळचे मीस आसतले. सो कॉंग्रॅच्युलेशन्स. ऑल द बेस्ट. गॉड ब्लेस. देव बरो करूं फादर तुमच्या मोलादीक उतरा खातीर. तशेंच उपकार मागता तुमकां आपली बसका गेली म्हणून. रोखडेच आमी 2 मिनटांनी आमी तियात्र स्टार्ट करतले. तुम्ही सोबी आम्ही बसका घेतली म्हणून आम्ही पाती येता आणि हो आमचो तियात्र सुरू करता. मोळक मायेच्या आदारान पाटील साहेबांनी मुखार घालून हो तियात्र आम्ही करता. ताचे नाव जावन आसा रागान काजार मोगान दिवस.
आम्ही जाऊन असा देवाची रोजना या संसारात दोन माणसं शिकोयता सदांच पेल्या ती म्हणून माल दुसऱ्यांचे वाईट चितून आजची येतात कितले जाण जाणाचं मनशाचे जीवित मोडीक पोकाळ जायत्या जाणाचो वय आसा दुसऱ्यांचो वाईट खबरो करून आपले कोई पावला ते पळेना दुसऱ्यांचे वर्तात करून आमच्या पाका जेजू मेलो कुणीक आपल्या त्रास भोगून जेजूचे चिकून बरे जिवितीये दुसऱ्याक बरे करून माय पाय भुरगी नाम चिंता पोसक्या भुरग्याचे रोजचे भुरगे जातोच वायट चिंता त्याच भुरग्याचे दुसऱ्याचे वाईट चिंता ताचेर बेसा वासोना देवाचे पवित्र पुस्तक शिकयता बरे गोर म्हणून पेल्याचे आपल्या दोळ्यांक कुस्कूट असताना दुसऱ्यांक बोटां दाखोय नाका दुसऱ्याचे सोदास बरे तुची देवसाचो ना तुका मारिया magdalene पत्नी नासली जेजून कशी बक्षिली तिका दुसऱ्याचे आमी बरे चिंतल्या देवसाचो ना आमकां आपलो घोराको पूण थोड्यो वस्तुऱ्यो कोबरो पण घालता ताका वेगळो उत्तोऱ्यांचो मानतो ह्या दोतोऱ्यान तूं पयलो सांगा तसल्या उत्तोऱ्यांक रेस्पेद मान कसो दिवचो आपल्या दोळ्यांक कुस्कूट आसतना दुसऱ्यांक बोटां दाखोय नाका दुसऱ्यांचे सोदास बरे तुची देवसाचो ना तुका मारिया magdalene पत्नी नासली जेजून कशी बक्षिली तिका दुसऱ्याचे आमी बरे चिंतल्या देवसाचो ना आमकां आपल्या दोळ्यांक कुस्कूट आसतना दुसऱ्यांक बोटां दाखोय नाका दुसऱ्यांचे सोदास बरे तुची देवसाचो ना तुका मारिया magdalene पत्नी नासली जेजून कशी बक्षिली तिका दुसऱ्याचे आमी बरे चिंतल्या देवसाचो ना आमकां आतां पळयात तुमी दिया रागांका धर्म गांडियो आतां पळयात तुमी दिया रागांका धर्म गांडियो हॅलो हा इन्स्पेक्टर जेम्स सांगा इन्स्पेक्टर मिस्टर मेंडोन्सा
तुका खबर ना राती कितें घडलां तें? राती तुज्या पुतान बरो सोरो पियोन बाराचेर मारामारी करून एका तरणाट्याक खूब मारलो. आता तो तरणाटो हॉस्पिटलांत आसा आणि तुजो पूत केन आणि म्हजो पुटके पोलिसाच्या ताब्यांत आसा. म्हाकाय खबर आसा इन्स्पेक्टर. आणि तू कित्याक सांगूंक सोदता तेवूय हांव जाणा, पूण हांव तयार ना ताका बेल दिवंक. कितें मिस्टर मेंडोन्सा, तो तुजो पूत जावन तूं ताका बेल दिवंक तयार ना? होय इन्स्पेक्टर, कालच्या राती फकत त्याने मारामारी करून एका तरणाट्याक फकत मार घाला. जरी तर हांवें ताका बेल दिवन हाडली जाल्यार आनी आतां कोणाची कुणी करून बी फुड्यात सरतलो. कायद्याची भिरांत आसचीच ना. देखून तुमच्या कायद्या प्रमाणे जी शिक्षा ताका तुमी दितात ती शिक्षा तुमी दिवून ताका फाटीं सरो नाकात. शाबासकी तुका मिस्टर मेंडोन्सा. खरेंच देशाच्या सगळ्याच नागरिकांनी तूं चिंता तशें चिंतले जाल्यार आयज आमच्या देशांत इतलो मारामारी गिरी आनी क्रिमी. बरें इन्स्पेक्टर, मागीर कॉल करता. ओ मेंढचा बा सारे तू कोण पंढर कितें सांगू तू आयला? तशें न्हय मेंढचा बाप. अरे हांव म्हणटा तुगेल्या चल्यांक चिंता जाते. राती पिवोन असली गजाल केला हे तुका खबर आसा? ती म्हाका खबर आसा. कालच्या राती म्हजो चेडो सोरो पिवून मारामारी करून पोलिसाच्या ताब्यांत आसा. पूण म्हाका सांग, एका वस्तुरीचेर बळात्कार करून त्या वस्तुरीक खुनी करून 10 वर्सांतल्यान पोलिसाच्या ताब्यांत आसा. तुज्या चेड्याची तुका खबर ना? ती खबर आसा. जाल्यार तुज्या दोट्याक इतलो चिकोल आसून दुसऱ्याच्या कपड्याचो चिकोल काडून कित्याक भोंवता? राग आयलो मेंढचा बाप. हांवें मस्कऱ्याने म्हणलोले. बरें हांव वता. मोग आसो. मोग आसूं. कोण? केन? वय हांव तुजो पूत केन. आणि तू हांगा? वय हांव पुलिसाच्या ताब्यांत असलेलो. आणि हांवें ताका बेल दिवन सोडून हाडला. हो समजालो. भावागेर वता म्हणून तू हीच कामां करून गेले रे. एरविना, तुवें ताका सोडून कित्याक हाडला? तो म्हजो पूत एकून रोलर. तू ताका आपलो पूत म्हूण मानिना? हांव ताका म्हजो पूत म्हूण मानता, पूण ताची ही खोटी कर्तुबां म्हाका मानवनात. आनी तुका सांगता, तुवें ताका बेल दिवन चूक केला. चिंत रोनन, एकूच दीस पासून आमचो पूत त्या जेलांत उरलेलो जाल्यार पांय लागीं इतली गेस्ट आसून हे लोक ताका हसतले आसले. आणि जेन्ना जेन्ना मांस खावून ती मांसाची हाडां आमच्या गळ्यान घालता न्हय, तेन्ना होच लोक आमकां हसतलो. फुरो फुरो, अशी जाल्यार तूं सदांच तसो गुन्यांव करता. आमचो रक्ताचो पूत जावन ताचे सवय तूं अशें वागता. फाल्यां हेंच कर. आमच्या पोसक्या पुताक केन्ना असेन घडला, तूं ताका सोडून हाडचो ना? ना, कित्याक म्हाका खात्री आसा म्हजो पोसको पूत केन्नाच वायस वास्त्यार वेचचो ना आनी केन्नाच पोलिसाच्या ताब्यांत पडचो ना. बरे बाबा, तुजेच तांबडे तुजे लागीं उलोवन कसलोच फायदो ना. कोण? तेंको? होय, म्हाका पळोवन तूं अजाप जावंक ना न्हय, पूण खुशाल जालो आसतलो. जाल्यार तूं कितें सांगूंक सोदता? जाल्यार आयक, एक राजा एका भिकाऱ्याच्या घरान भितर चल्लो म्हणटोच तो राजाक पळोवन तो भिकारी खरोच कुशलकाय बघता. जाल्यार जेन्ना एक भिकारी एका राजाच्या घरान भितर चलता तेन्ना कितें जाता? मिस्टर, एक भिकारी एक राजाच्या घरात भितर सरलो म्हणटोच तो राजा त्या भिकाऱ्याक आपल्या दारार पळोवन खरोच दुखी जाता. जाल्यार हांव चड दुखी, कारण तुका पडोवन ह्या म्हज्या गोडान. कित्याक म्हज्या नोकरे मुखार तूं एक भिकारी. जाल्यार म्हाका सांग, कितें सांगूक तूं आयला? मिस्टर मेंडोजा,
मिस्टर मेंडोजा हा व्हायला तुका सांगू तुझ्या त्या सुण्यात बांधून घाल ना तर ताणे म्हाका घास घालच्या आधीच ताका हांव द्वेषच मारतलो रस्त्यार म्हणजे सुन्यात दळपाचे मुन्सिपाल्टीचे कॉन्ट्रॅक्ट तुवें केदनाच्यान सुरू केला आनी तुका सांगचें म्हणल्यार हांवें पोसलो काय सुनो रस्त्यार वचना आनी तूं खंयच्या सुन्या धरची उलयता मिस्टर मेंडोजा तुजो पुस्को पोत आसा न्हय त्या कॅनेटाची बोंडा फ्रँको मिस्टर फ्रँको जसो तुका देवान रचला तशेंच हांवें म्हज्या पोसक्या पुता पोसला तुवें ताका सुनो म्हणपाची गरज ना जेन्ना पर्यंत तुजो पूत त्या म्हज्या धुवेची वाट सोडिना तेन्ना पर्यंत हो फ्रँको ताची फाट सोडचो ना समजलो म्हज्या हातांत तुज्या हातांत आसल्या भिकेची कट्टी घेवन म्हज्या धंद्याची बॅग काडू चिंता कितें तूं जाल्यार तूं कितें सांगूंक सोदता सांगचें म्हणल्यार जरी तर तुजी धूव म्हज्या चेड्याचो मोग करता जाल्यार तूं तुज्या चेडवाक कित्याक साडी सांगिना म्हज्या चेड्याचो पास सोड दी म्हणून मिस्टर मेंडोजा हे तुवें तुज्या चेड्याक कित्याक सांगूंक ना कारण तुजे कडेन गिन्यान नासलो मनीस न्हय मोग म्हळ्यार कितें तें हांव जाणा तूं मोगाची किंमत जाणा आसत पूण उगडा तर रागा कितली हिंमत आसा म्हणून तूं म्हज्या धुवेक आपली सून करून घेतलो म्हूण चिंती नाका म्हाका तुज्या घरार पळयल्यार तुजेर म्हाका चुकून अशें जाल्यार हांव तुजेर चुकना कारण तुजे असले दोळदिरे मनीस म्हज्या घरा भितर येता पळय तांचे हे म्हजें घर चुकता तोंडा भायर वच वयता पूण उगडा तर हो खेळ तुवें सुरू केला आनी ह्या खेळाचो शेवट हांवूच करतलो चिंतल्या रायज मनशाचें जिवीत एक फॅशन तें वडतता कसली फॅशन केन्ना येता आनी केन्ना वेता तसोच आयज एक मनीस फॅशना परी बदलता फॅशन कसलें जावं फाटल्यान मारता धांव आपल्याक जाय तें करता नदर मारल्यार आदल्या तेंपार कुशी भोगता सांगूंक खबर चडशी उडगारां नासली धाकटी धाकटी आसलें एक घर धाकटें पळोवन देवाची फायनलां व्हडली आसो आतां घरां जाल्यात व्हडली पूण धाकटी जाल्या आलतार आतां घरां व्हडली जाल्यात पूण धाकटी जाल्या आलतार आधी माय पाय आणि
बक्षीस गोरान खुशाल असताली हसून खेळून व्हडली व्हडली जेवणां नासली फावो तितले दुडून आसून तोरूय सांगातान जेवण जेवताली मुणोयेर बसून आता व्हडल्या घरान व्हडले जेवणाचे मेज आसता मेजाचे जेवून टाइम नासता एकलो रुमान जेवल्या दुसरो बाल्कोनीक बसता तिसरो मोबाईल घेऊन खेवता चौथो टीव्ही पळोवन जेवता तिसरो मोबाईल घेऊन खेवता चौथो टीव्ही पळोवन जेवता आधी रेस्पेर जातो गो वकल नवऱ्याचो एक फोटो काढताले तो फोटो हाडून वंटीक लावून जिवीतभर पळयताले काजरां घरा लागीं जाताली टायमार सुरू करताले सोयरी दायरी येवन खावोन पिवोन रातभर नाचताली आता रेस्पेर जातो फोटो काढून कितले मनीस आसता सगळी फोटो काढून फोटवाच्या फाटल्यान नाचता सवांक काजार मोडलेले वकल नवरो णवाक पावता वरांचेर बेल वाजता एका वरान काजार सोंपता मागीर नाचोंक मेवो ना म्हूण काजार बरें जावंक ना म्हणटा लाखांनी देश पेस करून नांव पिड्यार करून घेता पिल्या तू आणि पाद्री ड्रेस घान खंय रे अले पजोन माके तियातले प्लॅटीत आपयला निमान प्लॅटीत निमान प्रॅक्टिस आणि तू कानी पाद्री लोट घान ती निमान प्रॅक्टिस आपयला अरे तुगे रोल कित रे लोय अटॅक किती रे मिलिटरीच्या भावा बहिणीनं अरे अरे मिलिटरीच्या भावा बहिण्यानो प्रीतीच्या भावा बहिण्यानो हा बरे 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 पादरी तू ओके किती किती एक गावात दोन कायला असलेली हा बरे बरे फादर तू गेल त्या नाका कायली नाका बायली नाका तू बस 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 बस
आता लिटपॅक दिताले पाडणीक पदन म्हणतो तू तुका हेल्मेट होत रे तुझे सर हेल्मेट आता आठवतं आता अडवता अरे बाबा आता हेल्मेट अडवता तर यार अरे तू वैता वैता काय वाटलं कोण मेलो अरे कोण जावला सर मग काय जावशी ना काय जाय ना हा सर आणि कशी रे हा पडचो बी ना आणि मग काय जावचे ना सर आणि कशी रे किती काम ना सर माझ फाटल्या कोण हा ती फाडल्या फादर फादर असं नाही जे तिंगा फादर उरता त्याच्या फाटल्यान देव उरता तसले तुम्ही टिबल सेट पहिलो तू सेकंड फादर आणि फाटल्यान देव तर 50 फाईन 60 रुपये फाईन ना सर ना सर 60 ना सर फाईन तर चोर काही ना सर तो म्हणता सर सर हा सर सर म्हणता काय सर तो म्हणता प्रीतीच्या भाव बहिणीनो प्रीतीच्या भाव म्हणणार एक गावात सर तो म्हणता एक गावात दोन बायला हल्ली एक गावात दोन बायला असल्या दोन तेमका दोघांकी दोन पूत असले दोन पूत असल्या वाटका वाटका तेगे ते लॅटिन भाषेन ती वाढता वाढता 100 वर्षां झाले ते वाढता वाढता 100 वर्षां झाली वाटता वाटता 9 वाढता वाढता 9 वर्षां झाली 9 वर्षां झाली होड झाली वाटता वाटता 12 वाढता वाढता 12 वर्षां झाली 12 वर्षां झाली आणि होड झाली वाटता वाटता 17 वर्षांची बाबा किती काय वाढता वाढता 17 वर्षां झाली 17 वर्षां झाली तो तोतल म्हणलेला त्यात कत कत तळलेले आता वावलेता वाटता वाटता 21 वर्षांची किती काय वाढता वाढता 21 वर्षां झाली होडली झाली 21 होड झाली वाटता वाटता 32 वर्षांची फादर फुरो तू गेला नाका वाढता 32 52 62 आणि माझ्या 100 पावतो तुम्ही बसा तुम गेला आणि आशीर्वाद नका तुम्ही बसा फादर अरे हो तो वयता पाद्री रोल करपाक ह्या लोकांना सगळ्या कोल्ट्रे उलयले सर तेगे प्रॉब्लेम कित्याक मात हे जिबली मात कट पडला तो खूप वयत सिंगनी सर हांव तेजे फाटल्यान वयता हा ते वैकंठ घासले सर तरी पण ना लागले ना ताका जेव घासू जाय सर प्रॉब्लेम किती खबर तो खूप गेले न्ही कॅनडा वयता न्ही कॅनडा पुरा भोंवन येल सर अरे तुम्ही गेलो आणि त्याच्या फाटल्यान ते ट्रान्सलेटेशन करू त्या केलं तू करता आत्ती खबर सोड तू 600 रुपये भर 600 रुपये फाईन 600 रुपये ना सर ना पैसे ना पैसे 600 रुपये भर पैसे ना सर पैसे ना पैसे ना सर एकले नाही दोन वस बर सर एकल्या दोन अरे चांगल्या कोण ना एकल्या दोन वस मिळ्या रे सर बर अरे चांगल्या कोण तुका सर फादरा फाटल्या कोण होत मिळेल देव तेव्हा दोल
हांव तुजे दिवसान तुका म्हजी मातूय कपल दिसना. म्हाका ताण लागला डॅड. म्हाका पिवंक गेले उदक हाडून. शी 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 बायाची किती ताण लागला. 2 दीस जाले त्या म्हज्या तुवें खाऊंकय खाऊंक ना म्हणल्यार पिवंक उदकय पिवंक ना. बाप तुजी न्हय तुका मातशें राव उदक घेवन येता. घे उदक पिये घे उदक पिये. अगं थोडी ती रे त्या पोस्टाची वाट सोड म्हणून तुझ्या लागी हांवें भीक मागली न्हू. कोण तुवें म्हाका भीकच घालूंक ना आनी आज तूं म्हज्या लागीं उदकाक भीक मागता. आनी जितलो तुजो ताळो सुट्टा तितलीच म्हज्या ह्या काळजाक कुशालकाय भोगता. मोर बेगीच मोर आनी तुज्या मरणाची सगळी तयारी हांवें आधीच करून दवरला. होय पात्रा म्हण केसो काळजा मनीस रे. कोणी मेल ना तर मरना तयार करतात. हो कितका जितेल्या मनशा पुरवो सोदीत. ही खबर हाय पुणी कोणा सांग्या म्हणल्यार म्हाका पुणी चान्स आसा. हाय कोणा सांग म्हाका जितो मारतलो म्हण सांगिला. हे तुम पळयल पळो हे काय न्ही. ह्या चेडवा म्हण एक त्रास दित तो ते गेले चेडू पाड पळय जेजू ह्याका बोक्षी ह्याका बेवशी नाक जेजू ह्याका जात उब्या घर हेका पिमेत रे तो पूण जागो तरी उरतलो पाड पळयलो. आनी तुमकां सांगचें म्हणल्यार न्ही ह्या घरांत काम करनी म्हाका सारको बेजार येवन गेला. पाड 3 पाटी रांदूं जाय हिंगा नेवरी 3 पाटी रांदूं जाय हिंगा. आनी ह्या चेडवाक खावूं आनी पिवूं दी न्हू हो. आनी ह्या चेडवाच वाट्यार हेच पाय येवन जेयतली गा. आतां काम जाय म्हणी पयर एक इंटरव्यू दिला हांवें गोंयांत. आवय केसो काम जाणा तुमी. भायर गांव भायर वचून एक 4 बादाम हाड मामी दिया म्हण आसलो. पार पडो तेवूय नशीब. काम सांग तुमकां काम केसोले. अरे बाबा क्रिस्टियानो रोनाल्डो फुटबॉल प्लेयर ताका रांदून वाडचे असल्यांनी काम मेळटा. पयर मडगांव गेल्लो फेस टू फेस इंटरव्यू आपयल म्हाका. पयलीं 3 क्वेश्चन सांगले म्हाका. सापा झोप आन्सर केली. आन्सर पळोवन इंटरव्यू घेवच म्हणूं लागलो. आवय तूं इतलो वर्स खंय आसलो रे. इतलो बरें कूक मरे तूं. तुजें टॅलेंट वेस्ट करता मरे तूं मोल्ला पूण राव न्हू. इतलो बरो कूक म्हण रे हांव मातशी तूं पडलो. पयर पेजे हांवें मीठ घालचें सॉस घायल्लें जावं कोणी तरी बरो म्हणटा आनी भोगी रावलो. मागीर आनी एक क्वेश्चन विचारलें. सांजे रोनाल्डो फुटबॉल मॅच आसा. दनपार ते कित कोण दितलो काय म्हणूं लागलो. हेगात तेगात पळयलो आनी हांवें म्हणलें उकडे तांदळां पेज आनी आंबे तोरा शीर म्हूण. पाड पळय इंटरव्यूच म्हणूं लागलो. रोनाल्डो मॅचा वयता का शेत लिवं वयता काय म्हणून. चल मात बाईक खळयता. बाय म्हण रे याद येयली ही कामां आसली तेन्नाच्यान ह्या बायेचेर एक दोळा आसलो म्हागेलो. हें पळयलें एक कोसक्या बर सेट जावन आसा आनी हांव हिंगा आयदनांत घासत उरलो. बाये कडेन वयता. बाय गो ओ बाय गो बाये तेजो डॅडी त्रास दीत म्हणून गो तूं बेजार कर नाका बाये. हांव आसा न्ही हांव आसा गो. हांव पुणी कित करूं. तो तोंड उदकल्यार घास मारूं येता पळयलो. पूण बाये तूं रागान मुगो बाये ताका इशी बिशी घालून मान उडयशा. तशें आनी कर नाका बाये. तो मेरेन म्हाका काम ना. एक काम कर जादल हात पांय म्हण दवर तेका. आनी एक काम कर बाये दनपार मुगो पेज केला तेजी बुरकुळ वर मीस आसा. डॅडी न्हिल तेन तकले वयल्यान रोपय पडयलो. बाये सोड गो बाये. पळय जे आसा सायबीण माय आसा सगळी मुगो कुर्तुमाक जोडती घेतला बाये. काय भिनाक बाये सगळी जोडती घेतल बाये. सगळी जाण जोडती घेतली. काही बेजार कर नाका. कोमिडो देव कोणाची जोडती घेतला म्हणटा. पाड पडयल्यान तोंड उतकल्यार जिगल मारला जाता. जोडत्यान कोणाच पात्रां हिजी न्ही हेका तेच सांगतालो. भुरग्यान म्हण तें आवय बापाय उतर आयको जाय. त्याच भुरगे आयकतात. बाये हो कितें सांगता पळय चल तूं गेल्या बऱ्याक. कोमिडो अगा कितलेही सांगल्यार कांयच फायद्याची न्ही ते.
आणि कितली व्हडल्यार बोंब मारली जाल्यार ताका आयकोची ना जाल्यार तूच म्हाका सांग हांवें हाका कितें करचें. तुजी असो मनशा मुगो लांबोवपा गोरे कान मोडतो रे कान मारपा सारे फातरा काळजाक कितकोन जाल गो तू बाये ना जाल्यार चोय गो तुजी डॅडी काळी चोय गो कितू मोग तें सारको उकळल्यार बोटाट अशें तू येस केस गो. पॉमिडो इतली वर्सां तूं म्हज्या घरांत कामगारी जावन रावलो केन्ना पर्यंत तुका हांवें वायट केला. ना पात्रांव तू भांगर मुरे जाल्यार पॉमिडो ह्या फुडेंय तुका हांव केन्नाच वायट करचो ना. तेच जाल्यार पात्रांव तुवें म्हाका मारता म्हूण धमकी दिलेली बेश्टी ती. पॉमिडो उगडासवर मारपाची धमकी दिला ती खरीच आणि ही खबर तुवें कोणाकीच सांगली जाल्यार तुका जितोच मारतलो. बेगीच भितर वच आणि तुज्या कामाक लाग. डॅड मुझे काकलूच कर डॅड. कितें काकूट आणि तुजी काकूट करून कितें हांव देव त्या देवा लागीं माग. तो देव तुजी काकूट करता जाल्यार कळोवया. मेलिसा हे आणि किती मेलिसा तुका हांगासर कोणे बांदून काडले तुज्या भुरगी. सॅमसन तुझा बाबा देवानच तुका म्हज्या आदाराक पावयला. सॅमसन म्हाका साल्वार कर सॅमसन. तू मुंबय वतस तुझ्या फाटल्यान आयज 2 दीस जाले. डॅडीन म्हाका हांगासर बांदला. ताणें म्हाका कांयच खावंक दिवंक ना म्हणून पियोंक गेलेशें उदक पासून दिवंक ना. म्हाका पियोंक गेलें उदक हाड न्हय. यो म्हज्या भयणी बस हांव तुका इल्लें उदक पियोंक घेवन येता. डॅडी हें तुवें बरें करूंक ना. कितें मेलिसा ह्या म्हज्या घरांत कोण आयलो आनी कोणें तुका सोडला. ताका हांवें सोडला. कोण सॅमसन. मेलिसा घे हें उदक पी. सॅमसन अकस्मात मुंबयच्यान तूं केन्ना आयलोय. तुवें देवाचो सांगात सोडून देवचाराचो सांगात जोडलो म्हणून आयज म्हाका आंजपडब्यान हांगासर धाडलो आनी ताकाच लागून म्हाका मुंबयतावन अकस्मात घरा येवचें पडलें. सॅमसन ह्या म्हज्या घरांत कोणाची हुकूम घेवन तूं भितर चल. मेलिसाक तुवें सोडला. म्हाका सांग तुवें कोणाचो हुकूम घेवन ताका बांदलेलो पळय तें. सॅमसन हे म्हजें घर आणि ह्या म्हज्या घरांत म्हज्या हुकुमे शिवाय कोणाचीच हुकूम चलची ना. हांव जावन आसा वडील ह्या घराचो आणि तुजो बापूय म्हणटोस. हा म्हणटोस तुज्यान तुज्या भुरग्यांक कितेंय करूंक जाता अशें न्हय. एक आवय बापायक भुरग्यांक जल्माक हाडूंक कारण हो हक्क आसा आणि भुरग्यांक जल्माक हाडून ल्हान व्हड करूंक कितलो त्रास पडटा तूं जाणा. होय भुरग्यांक ल्हान असले व्हड करूंक त्रास पडटात म्हणून जाणा जावनी तुजे असले बापूय त्या भुरग्यांक कित्याक जल्माक हाडटात. सॅमसन तोंड थांब तुजें. आवय बापूय आपल्या भुरग्यांक जल्माक हाडटा फकत आपल्या घराचें नांव वयर काडूंक न्हय त्या वाऱ्यार उडोवंक. आज पर्यंत हांवें कोणाचेच लागची शी म्हणून उतर घेवंक ना. त्या तुझ्या 2 दिऱ्या भयणीक लागून हांवें अपमान भोगचो पडलो. होय वाटेर येतना म्हाका केनेताचो डॅडी मेवलोलो. ताणें म्हाका तुजी सगळी खबर सांगल्या. तूं खंय रागान बरोवन तांगेर झगडोंक गेलोलो म्हणून आनी ताणें तुजी सिंगां मोडून तुका परत धाडलो म्हणून अशें न्हय डॅड. जाल्यार तुका बरें दिसलें आनी ह्या गांवच्या लोकां थंय म्हाका कितलो रेस्पेक्ट आसा तूं जाणा. होय डॅड आपल्या दोऱ्याच्या घरांत एका सुण्याक पासून रेस्पेक्ट आनी मान आसता. तेच सुणे दुसऱ्यागेर वचून तिसऱ्याक भोगता तेन्ना ताच्या बेंडाचेर दांडो पडताच डॅड. हे तूं नकोय. जाल्यार तुका हे हांव केल्लें वायट म्हणून दिसता. जें तूं कितें बरें करता तें तुका बरें दिसता. दुसऱ्यांनी तें वायट म्हटल्यार तूं कसो मानून घेतलोय. डॅड उगडास दवर. जो रस्तो तूं चलता तो रस्तो तुजो बदल.
ना तर होच गावचो लोक तुजेर एक दीस दुश्मन जातलो. माका त्या गावच्या लोकांची कोणाचीच पर्वा ना. तांची तुका परवा आशीच ना, कारण तुझ्या लागीं जायती ग्रेस्तकाय आसा आणि ह्या ग्रेस्तकायेचेर तूं उरताय. डॅड उगडास दवर, एक दीस तूं मरतलोय आणि तुजी कूड मातेक लावूंक तुका ह्याच लोकांची गरज पडटली. हो मास्कडे चॅलेंज करतो कोई सिंगिंग कॉम्पिटिशन त्या खबर ना मागेर कितले सिंगर आसा म्हण हांव बी सिंगर आसा म्हण ताका खबर ना पाड मास्कडे आतां टॉयलेट सिंगर मास्कडेन पाड पळय टॉयलेट सिंगर मास्कडेन वयस हो आणि आई नको येत रे हो केन्ना नावले देवा खबर कितले वर्सां देवा खबर एकाने लागचे न्ही रे बाबा असो पळयते रावता वास गाणीच एका एकाने लागचे पाड पळयला असो पळयते रावता खंय पळया या मनशांक दोळे आसून कुटीपण करतात आणि कान आसून बेरेपण करतात आणि जीभ आसून कोणीपण करतात. ए मनशा तुझे पैसे वन कोणशाक मार या मनशाक जाप कर. लोड सुनी लॉरेन्स लॉरेन्स कॉल मी लॉरेन्स कॉल मी लॉरेन्स. अरे तुका तुझी जीभ अर्धता लॉरेन्स म्हणपाक आवय कसली घाण रे तुका कसली घाण मारता रे तुका कितलो म्हयनो जाला रे तू नावला ना रे शी कसली घाण रे तुका शी हरशी कशी घाण मारता रे. ए माजरा कास्ताच्या सोन्या कास्ताच्या गोरिला कास्ताच्या तू अशोक आई नको म्हाका वास मारता डेली परफ्यूम फॉग मारता आणि म्हाका वास मारता तुका दुकरा कास्ताच्या केन्ना नावलं देवा खबर हो पाड पडलेलो जेरे मंगल कू आसता आय लव्ह यू वास मारतो तुका पाड ए तू हेकात खो गेल रे. अरे हा गेलो रे एका गेलो पंचायतीकडे म्हणून गेलो पंचायतीकडे गेल्या किती रे बापा 2 लाईनी मरे 2 लाईनी पंचायतीकडे आणि 2 लाईन आणि ते किती अरे एक मरे लाईन मरे मल्लापूर करायला लाईन आणि एक मरे घाट्याला लाईन एक मल्लापूर करायला आणि एक घाट्याली घाट्या किती रे. अरे मल्लापूर करायला नाव मरे रेशन कार्ड काढपा मरे आणि घाट्याला नाव घालपा. आजकाल हेच चलता घाट्याला पयली जाता आमगेल काय जायना आमगेल घाटार पळयला तर जेरे मंकला थिंग पळय घाटार पुरोवन पडला तेमके झगडे जाता पाड पळयले आमगेल काय करणार तेंगेल घाट्यार पळयला गल्ली आणि गल्ली कॉन्क्रिटा रोड गल्ली आणि गल्ली कॉन्क्रीट ते कॉन्क्रिटाचे ट्रंच आसा गटारे हा पळय गटारे आमगेल घाटार पुरोवन पडलात कोण करतलो कोणाक काय पण वचना. त्याच रे बाबा ते मल्लापूरकार मरे सगळे मरे बाहेर वसात आणि गाठी घेऊन मल्लापूर भोवतात आणि तू एक म्हणटा रे आपण खंय इस्रायल का खंय वयचो म्हणून त्यान सांगना को ऐकत लोक पाड पडले हेच कडेन चॅलेंज केलं आसतलें सिंगींग कॉम्पिटिशन म्हूण पाड पडले हो गाणकोट हिंगा मेळ्ळो आनी 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 चॅलेंज खंय पाड पडले हेका सांगता सिंगींग करता काय ना काम तू कांतार म्हणटलो कांतार सिंगींग कांतार अरे कांतारेश मरे हांव कांतारेश एकट्याकडे चॅलेंज केलं रे चॅलेंज केला अरे बाबा हा कांतारेश मरे तू कांतारेश अरे हिंग न्ही हांव हा मायकल जॉक्सन तेका आसा रे वय तो प्रोफेशनल सिंगर मरे तो डान्स बी करता आज तसं बरे तू म्हाका हेल्प कर तू कांतार म्हण मरे आणि म्हाका हेल्प कर
फुल फुल तू सिंगिंग करा सिंगिंग अरे बाबा यो आता तू मला प्रवाळ फेमस सिंगर करता तू टॉयलेट सिंगर असं मरे मला प्रवाळ फेमस सिंगर करता कशा गोया लोणावळ फेमस सिंगर आलं पण तश का तुका मला प्रवाळ फेमस सिंगर करता लोणा सकाळ तू वैर लना सकल आणि तू वैर का तो वैर का म्हणून कळलं तू गेले हो टॉयलेट सिंगर मरे पाड पडलेलो अरे हो सिंगर Who is toilet singer? Who is toilet singer? You bloody black crow. अरे ब्लॅक रो देवान दिल ते माका ब्लॅक तू माझी काय कोणी सिंगर आठ गेलो You black crow. I challenge you. हा तुझा सिंगर कोण हा? मागे सिंगर असा कोण तो? होतोय वो तुझ्या कुसलो सिंगर कधी मारला अरे हा कुसलो जावत म्हणून मुझे कांद्रा कुसलो ना कांद्र कुसलो ना या काय घाण मारलं रे अरे वो तू बोलू रे नावलो ना रे वो नाव ना Very dirty smell is coming here. Very dirty smell is coming here. Very dirty smell coming from you. ए व्हेरी डर्टी स्मेल कमिंग फ्रॉम हिअर तू गेल त्या दाना त्या नाका दोन्ही बोते हानी व्हाईट सिमेंट घाण बंद करतो ना जरा सिलिकॉन घाण फेर बंद करतो पाड पडले अरे त्या फ्रास सोड आता आम्ही कांतर मूड पाहिला नाही तू गे सिंगर मुखार हाड हे मागे सिंगर हा हे मागे सिंगर कोंकणीन म्हणटलो ओके तुगे सिंगर इंग्लिशान म्हणटलो इंग्लिश जाल्यार डन डन बरे आवय लागले ना लाय सुरू बाबा यो लुएस बाब सुरू कावल्या की त्या रोटा गारा कोणी मारतो का फारा मोजे पोतीची कोबर आले रे झाल्या उडर यो रे वाऱ्या Crying, yeah, to do. People are keeping fire. Crying, eating baby to doll. ए क्राईंग लेपी नो फ्राईंग अरे बाबा त्या काय नाही तुमच्याकडे आणि कांद्रा असा म्हणता असं म्हणतो होता इझी त्या काय इझी सेकंड राऊंड कोणी प्लीज अरे रेडी इन रामुजा मामा रे आवता तुका रामुजा मामा रे आवता तुका या माजोरीच्या पिला लागे खेळ मांडी नाका या माजोरीच्या पिला लागे खेळ मांडी नाका सांग 1, 2, 3, start. Rat is my mom, playing in the house. Rat is my mom, playing in the house. Playing, destroy all house. Playing, destroy all house. अरे बाबा त्या काय नाही ते पोर्तुगीसा सिंगर तो पोर्तुगीसाचो त्याक मऱ्या पोर्तुगीसा कांतर म्हणपा पहिले तुम कळटा पोर्तुगीसा कांतरा म्हाका न्ही पोर्तुगीज कळटा पाड पडली आता आयक रडतो सारखं रडतो दोळ्याच्या दुखी येतली पेंटाकडे पावता दुखी येऊन ती कळल्यार रडतल न्ही हांव नाल्यार खंय आवय करतलो ते तर कळल्यार रडतो Black crow, go back. हांव कावळो पाड पडलेलो देवान दिल्ले ते काळे कावळ्या पाठी वस Listen now. You take. La mattina, il monte santo. Bella ciao, la mattina, nel monte santo, e che guardo l'invaso. La mattina, nel monte santo. Bella ciao, la mattina, nel monte santo. Ese guardo l'invaso. Banana Santra. पहाड पडले बनाना संत्रा हे कांता रे पाड पडलेले अरे बाबा पोर्तुगीजा सॉन्ग ते तू ते सॉन्ग नाव खबर कांतरा नाव खबर नाव किती गेल्या मिक्स फ्रूट सलाड
मिक्स फ्रूट सलाड यार कांतार रे पाड पड ए पाठी तापणार रे बाबा. अरे कांतार म्हळ्यार तेका ताळो मेलोडी उरजा सूर कितें जेरेमांकाल सूर ताके पळयात का सुरू. कांतार म्हळ्यार अशी उर जाय. लुईस बाब आय लव्ह यू. हो काळे चूर. Ladies and gentlemen, attention! Senjao, Guta re Guta. तू ओळखलो म्हाका शैलीत म्हजें नांव तियात्रांनी भोंवता हांव आख्खो सगलो गांव. कोणी दुडवाकार मेवत ताचे फाटल्यान मागता जाऊ. हाजी हिस्ट्री आनी बायोडेटा ते कर जाणा. रस्त्यार मनीस हो बेश्टो जाता भितर मोडकन म्हाका नकार मारून करतली ते. सारकेच मेवले वाटेर हो सदांच चालू मितेर. माय जावचे आसले बेळगांव काडून आयला भावतेर. रस्त्यार मनीस हो बेश्टो जाता भितर मोडकन म्हाका नकार मारून करतली ते. सारकेच मेवले वाटेर हो सदांच चालू मितेर. माय जावचे आसले बेळगांव काडून आयला भावतेर. हो सांगता सगली फोर्स यू ब्लडी गोवन गोड. लंडनाक वचूंक पय केल्या हांवें पासपोर्ट. गोंयच्या पंपार पेट्रोल भरता डर्टी फेरी बोट. पयात हाने घातला पय तो वायचो घातला कोट. यू गोवन पुलीस स्टॉप म्हजो नवरो आसता बोटीर. साखरा मेता मी सोडटली हात मारून हातीर. पयात पयशे तोंडात पडना ताका नाकार हो. घ्यायचे नाका बेके नाका म्हणटा ताका हो राव. यू गोवन पुलीस स्टॉप म्हजो नवरो आसता बोटीर. साखरा मेता मी सोडटली हात मारून हातीर. नवरो हाचो बोटीर हे लवता दुसऱ्याचे काटीर. सुमाना गुण पावटी कोत्ता मोगाचो रेटीर. Come on, Daddy. Come on. Daddy, come on. हो Come on, Daddy. Hello. Hello, सकाळी उठून हांव सदांच वेता मिसां. रोजार मागणे ती चुकोयना एका दिसा. पुतरा बांधुले साक ब्रदर मारात आच्या बेसा. व्हडपणा उलयता पादिशेर जाता दिसा. तू सडाय म्हजी हिस्ट्री आय एम व्हेरी सॉरी. दोगांय पडून काजरी सावया वचून अंधेरी. पोयात पयशे तोंडान पडले चिकन तंदुरी. आता आम्ही सुरू करूया लविंग हिस्टोरी. तू सडाय म्हजी हिस्ट्री आय एम व्हेरी सॉरी. दोगांय पडून काजरी सावया वचून अंधेरी. पोयात पयशे तोंडान पडले चिकन तंदुरी. आता सुरू करूया आमची लविंग हिस्टोरी. चल रुमान व्हरून तुका हांव खावयता कॅडबेरी. चल रुमान तुका व्हरून हांव खावयता कॅडबेरी.
हो सांगता सगली पोण यू ब्लडी गोवन कोण लंडना वचप पय केल्या हांवें पासपोर्ट गोंयच्या पंपार पेट्रोल भरता डटी फेरी बोट घातला हाडे गोंयच्या ताचो पायचो घातला कोट यू गोवन पुलीस स्टॉप म्हजो नवरो आसा बोटीर साकरा मेता मी सोडटेली हात मारून हातीर नवरो हाचो बोटीर हेलो वता दुसऱ्याचे खातीर सुमनाक 2 फावटी कोत्ता मोगाचो रेतीर यू गोवन पुलीस स्टॉप म्हजो नवरो आसा बोटीर साकरा मेता मी सोडटेली हात मारून हातीर नवरो हाचो बोटीर हेलो वता दुसऱ्याचे खातीर सुमनाक 2 फावटी कोत्ता मोगाचो रेतीर Come on, darling. Come on. Oh, right. सकाळी उठून हांव सोदा स्वेता मिसां रोजार मागणे तेच चुकोयना एका दिसा राम बांदुरले साक नजर मारा आच्या बेसाक हेवडपणा उलयता पालीशेर जाता दिसा तू जाणाय म्हजी हिस्ट्री आय एम व्हेरी सॉरी दोगांय पडून कासर जावया वचून अंधेरी पोयात पैसे तोंडान पडले चिकन तंदुरी आता आम्ही सुरू करूया लविंग हिस्टोरी राम हाय डॅड हाय सुसान कशी आसा म्हज्या बाई हांव बरें आसा डॅड तूं कसो आसा देवाच्या कृपेन आणि तुझ्या मागण्यान म्हजी बऱ्याकी बरी आसा ते सोड तुझे कॅम्प कशें जाले बरें जालें न्हय आमचे कॅम्प एकदमच बरें गेले डॅड पूण घरांत सगळीं खंय गेल्यात मामा केन आनी केनीन मामा आणि केन भितर आसा केनेक आपल्या फ्रेंडा मेळटा म्हूण भायर गेला बाय तूं जाम जाणा न्ही भितर वच मात विशय बरें डॅड कॅप पडले कॅपाचे इम्पॉर्टंट आसा ओ म्हणलं साबाब कसो आसा रे तू पंढरी अरे पंढरी आणि आज तू कसली खबर घेऊन आयला खबर आनी कसली म्हज्या कपलाची आयलेल्या दिसाक पत्रांचेर त्योच खबरो कोणाचेर बहिष्कार कोणाचेर बलात्कार कोणाक जीवशी मारप आणि कोणाची घरां चरप सदांचे जावन गेला तुवें म्हणून साबाब पूण हांवें एक पत्राचेर एक खबर आयकला म्हाका तुजीच याद आयली पत्राचेर आनी म्हजी खबर जर म्हाका सांग त्या पत्राचेर म्हजी कशी खबर आसली तुझी खबर नाही म्हणलं साबाब त्या पत्राचेर खबर असली ती अशी तुझ्या सारख्या एका मनशान आपल्याक भुरगो नामोन खंय भुरगो पोशिल्लो पूण आपले घर बाट आणि आपले आशिल्ले नाशिल्ले सगळे त्या पुसक्याच्या नांवान केले पूण
पूण त्या होड जातोच त्या पुस्तकान कितें करपाचें आसलें आपल्या पोसलेल्या मनशाकूच ताणें घरांतलो भायर घालो. अरे हांव म्हणटा आपल्या पोसलेल्या मनशाचोच ताणें ताका भायर घालो. उपकारा ताणें आसूं जाय आशिल्लो न्हय. देखून मेणो साबाब हांव सांगता त्या पोसक्याचेर चोडी तूं पाटे नाका. बाय सुसान कितें डॅड? बाय इल्लेशें गरम उदक तापूंक दवर. बरें डॅड. पंढरी म्हाका सांग त्या चेड्या भाशेन सगळे चेडे तशेंच आसतात? ना मेणो साबाब म्हजी समजूत तसो ना. पूण आपले रगत ते आपलेच न्हय दुसऱ्याचे रगत आपले जावंक शकता. तुवें पोसलेलो भुरगो तो खंय पूण आतां तुमगेर देवान एका परस दोगां भुरगीं दिल्यात न्हय म्हणटोच तुजी गिरेस्त काय फकत तुज्या भुरग्यांकूच दिवंक येता न्हय. जरा तूं म्हाका कितें सांगूंक सोदता? पळय म्हणणं साबाब तो आतां पोशिल्लो भुरगो आतां ल्हान ना. तो आपल्या पांयाचेर उबो रावता न्हय म्हणटोच तूं आतां सर्वीस करता न्हय म्हणटोच तूं आतां ताका बरे भशेन सांग तुजें तूं पळोवन घे म्हणून. म्हटल्यार म्हज्या पोसक्या पुताक घरांत भायर घाल म्हणून तूं सांगता. बाय सुसान आयली डॅड. बाय येता ना ते गरम उदक घेवन ये. म्हणणं साबाब ते गरम उदक कित्याक? गरम उदक म्हाका न्हांवच्या दोल्डी ते बाथरूम खंय ना न्हय. मागीर घरांत येवं म्हजी आस तूं वांतो करून दिवंक येता. ऐकलोय नाही मामा जे पंढरंगे सांगला ते सगळे सोप जावन आसा. हांवें खबर वाचलेली आयज हांव ताचो पूत जावन देडी म्हाका तितलो मोग दिवंकूच ना. पूण पळय केन्ना ताचो कितलो मोग करता तो. ताका कितें सांगल्यार हो कसो खावंक येता तो म्हाका. ही सगळी गिरेस्त काय ताच्या नांवार करूंक ताका टायमूच नाका. खरेंच बाबा. आनी ताणें मनशा परी जरी आमकां ह्या घरांतली भायर घातली जाल्यार कितें जालें मामा? कोण तुमच्या घरांतली भायर काडूंक सोदता? सांगूंक येता एका दिसा तूंच आमकां ह्या घरांतलो भायर घालूंक खरो. मामा आयज पर्यंत म्हाका तुमी येदोसो आसलो तो इतलो वाडून पळय आज केदो व्हडलो केला तो. आयज पर्यंत तुमी म्हाका दुबावंक ना आनी आयजूच तुमकां अशें दिसलें? ना मामा हो तुमचो पूत तुमकां अशें केन्नाच करचो ना. दोन दाब तुगे केले मामान तुका अशी रागान म्हणूकच ना. तू जाणा फाटी एका पोत्राचेर खबर आयलेली. एका मनशाकय आपणाक भुरगो ना म्हूण एका पोसको पोसलेलो आनी तो होर जातकच ताणी सगली गिरेस्त काय ताच्या नांवार केलेलो. पूण त्या पोसक्याचे उपकाराचे सोडून त्या भुरग्यान त्या बापाय घरांतलो भायर काडलो. हांवें खबर मामाक सांगूंक सोदी पूण ताका कसल्याक घोडे दिसले जायत. जोरी आमचे सोवे अशें घडले जाल्यार? ना मामा आयज पासून ह्या घरांत हा तुमचो खास रोगताचो पूत. तसो तुजो खाशा पूत जावन जियेलो तसो तुजो खाशा भाव जावन जियेलो केन. म्हाका तुमी आयज पासून पोसको म्हणूंक ना. केन वय तुज्या मामे बाबान म्हाका पोसला आनी तांच्या उपकारा व्हड ह्या संवसारान खंयचीच ग्रेस काय म्हाका नाका. मामा म्हाका तुमचें कांयच नाका. केन म्हाका तुमचें कांयच नाका पूण दियात म्हाका तुमचो इल्लोसो मोग. जायती वर्सां एक पोटार तुमच्या देवान तो भुरगो दिवंक नासलो.
भुरग्यांचो मोग तुमकां आसा म्हणून आपुरबायेन म्हाका पोसलो इतलो तेंप पुताचेर तुज्या पुराय विश्वास तुका आसलोलो पूण आयज तूं दुबावले विश्वासाक म्हज्या राग कसो आयलो सांग कसलो दोनूय हात म्हजे सोडून दोयारां पडूंक तुमचे पांय खालतेपण हें घेवन आयज हांव मागता तुमचे ताय तुडू भांगार गिरेस्काय हें सगळें नाका म्हाका काय पूण तुमच्या खास रक्ताचो पूत कसो जियोंक आशेता तुमचे थंय पूण तुमच्या खास रक्ताचो पूत कसो जियोंक आशेता तुमचे थंय अरे किती तुका पिशे सोन्या मेळटा म्हणून चाबलं काय कितें अरे पिशा सोन्यान बी काय कोणाच आपल्याला आणि किती झालं तुका पिशा करतल किती झालं खबर आसा सांग स्टोरी ऐक सांग सांग हा राती मरे जेलो आणि बेड्यार वचून न्हिदलो बेड्यार न्हिदलो बायले किती खबर आसा काय कितले किरकिर ऐकायची नाही कित्याक किरकिरी मुखार ऐकय बरें उगावे की झालं खबर आसा किती झालं हेडफोन लायलो कानाक मोबाईल गेलो ऑन केलो तियात्र पळयत रावलो तियात्र पळयता 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 कॉमेडी येयली Comedy. काय रडची म्हणे कळना मागीर तुवें कितें कळ्ळें असलं काय रडलो हसलो आणि रडलो किती झालं ते आहे सांग बरे पोस्ट असलो मरे अशकोन असलो सेकंड पार्टी असलो बायले येईल राग बायलान काय केलं रातीन 2 जाला पाड पळयले आणि हा मोबायलाचेर कॉमेडी काय तुगे तियात्र पळयते आसा कॉमेडी येयली की ना हसलो पळय बायलेन मोबाईल बंद करून थंड न्हीद म्हळें तू कितें आयकता तू हेडफोन घाल हेडफोन घातलो या तिसरी पटी पण हसलो पळय काढलो मला लाग सीधा बेडीवले सकल हांव म्हणटा पाड पडलेलो बेडार आहलो सकल कसो पावल का बायलान मारला आणि अरे ते पेपराचेर तियात्र बी येयला काय तियात्र लेटेस्ट येयला जॉन डिसिल्वा बीन कोण ना रे अरे बाबा ते ओल्ड आता लेटेस्ट ऐकतलो ऐकतलो बरे बरे पयलो निकलाव पेरेरा तुमच्या मुखार दवरता आपलो पयलो तियात्र तेचे नाव जावन आसा डेथ ओय कास्ता बरे डेथ गोय जबरदस्त दुसरो कायतान रॉड्रिगीस तुमचे मुखार दवरता दुसरो तियात्र तेचे नाव जावन आसा 7 दिसा मिस ओय 7 दिसाचे कास्ता बरे कास्ता अरे टॅलेंटेड भुरगे न्ही आता आजकाल जबरदस्त आहे तिसरो ऐका पीटर फुटाडो तुमच्या मुखार दवरता आपलो तिसरो तियात्र तेचे नाव जावन आसा पयले म्हयन्यात मिस 7 दिसांचे मिस जाल्यार तू पयले म्हयन्यात मिस कास्ता बरे अरे इतून दिसातून खंय आसले डायरेक्टर हांव म्हणटा ते इंदिरा गोला आहले का म्हूण आज येयला पाहिला बरोबर चवथो ऐक जुजे रोड तुमचे मुखार दवरता
आपलं चौथो त्याग त्याचे नाव जाऊन असा पहिले वर्षा मिस. हे मी सगळं लोकांना प्लॅन करणं तियात्र करून काय किती रे. पहिले झाले 7 दिवसांचे मिस, आता 1 महिन्यात मिस आणि 1 वर्षा मिस. वय काष्टा रे मागे. अरे भुरगे आजकाल टॅलेंटेड झालात, ते पहिले जाणते झाले नी. पाचवो जॉयलिस फर्नांडिस तुमच्या मुखार दवरता आपलं 5वं त्यात त्याचे नाव जाऊन असा लॉर्ड आय एम कमिंग हो. सगळं मिस करा मागे सांगा लॉर्ड आय एम कमिंग हो. अरे जॉयली साल 5 थिएटर झाले आणि टॅलेंटेड भुरगी रे सगळी. आणि 6 रेगन डिसोजा तुमचे मुखार दवरता आपलं 6वं त्यात रागान काजार मोगान डायव्हर्स. अरे माकडा असतो दिया. विश्वास उरतात भुरग्यांची. आजलो काळ बदललो आता विश्वास कोणाची. कोरबाट घेतात पोडसातच भुरगी पडत म्हण रस्त्याची. पायपायची चिंती नात काळोख हाडता किण्यानाची. या गोनीक सोटेप जावंक ना हाल्लीची गोळलेली. पायचे फाटल्याक दोगपुताक धरून आवय तांची सोंपलेली. भुरग्यांनी दुका गोळो पायची कोड मातीक लायली. ना पूण ती फामील गांवांत नासलेली. या गोनीक सोटेप जावंक ना हाल्लीची गोळलेली. पायचे फाटल्या दोगपुताक धरून आवय तांची सोंपलेली. भुरग्यांनी दुका गोळो पायची कोड मातीक लायलेली. भुताची नांवां सांगोंक ना पूण ती दवरले आणि असले थोडे मायचे भांगार. ते वाटूया म्हणून ओढलो पावसाई फुगार. ते वाटून खावूंक दोगांय भावांच्या असलो चिंतनाचो भार. एका दिसाक मायचे भांगार हाडून दवरले मेसार. मायच्या भांगारान ताका एका कोण मेवले उणे. धाकटो भाव म्हणून माय पुतान आपल्या हातान तिच्या पयलेले. भांगाराचे ते कोण चिंती कशे मेवतेले. कोंडुसपाची तयारी केली तशे पाद्रीगारात सांगलेले. मायच्या भांगारान ताका एका कोण मेवले उणे. धाकटो भाव म्हणून माय पुतान आपल्या हातान तिच्या
आपली तयारी केली तसे पाद्रीगारात सांगलेले मोईने आधी पोंडूच पुंसायना पाद्रीगारान सांगले मायचे पडोंग नाम कासाय का कोण फोडासलेले पाद्रीगार आयकोना पोलिसीक दोगाय एकचाय केले शेकी पोंडूसून का कोण घेऊन गेले गोड्या बुदाची किते म्हणचे गोवना भांगाराक लागून पोयात पुतानी मायचो वालोर चिंतोंगना घुसोन आसलेली कुडतीची उत्सुक पाटी चोरलेना या तेंपार भुरग्यांक किरेच काय जाय माय पायचे पडोन बसोना गोट्या बुदाची किते म्हणचे गोवना भांगाराक लागून पोयात पुतानी मायचो वालोर चिंतोंगना घुसोन आसलेली कुडतीची उत्सुक पाटी चोरलेना या तेंपार भुरग्यांक किरेच काय जाय माय पायचे पडोन बसोना या तेंपार भुरग्यांक किरेच काय जाय माय पायचे पडोन बसोना मोगाच्या भावनेनो आज कितका म्हणल्यार तुमचे मुखार असा इलेक्शनाक भाव बसला आमगेलो बाब सेल्फ कंट्रोल जेरेम अंकल तुमगेल थिंग रोड जाल्ला न्ही पावसा टायमार स्विमींग पूल जाता तुम्ही त्या स्विमींग पूला खातीर कितले झगडतात आमगेर सेल्फ कंट्रोल आसा पळय तो तुमगेर सगळे पुरा करतलो आज आमगेर सेल्फ कंट्रोल आसा न्ही तो इलेक्शना बसता सर तेका हांव वेलकम करता सर तू आणि तुम्ही सगळं तो येईल नंतर तुम्ही सगळे जाण क्लॅप करा कळले न्ही तेका वेलकम करता वय सर येयात बाप सेल्फ कंट्रोल सर बोकरे बोकरी पायान लागलं पळेल आहे तू केन्ना लागलं पळेल नाही पायात लागला रे आता किती सांग इलेक्शन बसले आता पेता असो कळपा जाय न्ही पोझिशन पोझिशन इलेक्शना बसलो म्हणटर पोझिशन जाता तेमकां एकदम वा पॉवर येता सर पयशे बिशे हाडला न्ही पैसे कधी कितें भितर पयशे आहा न्ही बरें सर सर बसा तुम्ही बसा जायते लोक येणार मरे आज सर मागेल मोगू तसं लोकांक सगळे मागे हांवें सांगल तशी तेमी प्रचाराक गेले न्ही हांव तेंगेले घरान तुमगेल्या घरान नळ घालून दिता आनी हे घालून दिता तें घालून दिता तेका लागून सगळे जाण येयला सर मागेल मोगू तसो तेका लागून तुमी काय बेना सर तुमी जिखले हेका जिखयताले न्ही तुमी आय लव यू आनी बरो बरो फुलोय तेमकां वर का सर हांव आसतना तू काय भिनाका तू जिखलो मरे सर बस
मोगाच्या भाव बहिणीनो हो जाऊन असा असलो मुनीस इथलो दयाळ इथलं मोगाळ आणि बारीक काळजाच नाही इथलं व्हडले काळजाचं ह्याचे पासून तुमका खंय मेळचे ना तुम्ही कितले हजार मागात तो दिवपी रेडी तुम्ही तेगेले घरार वचून दारार मारात घात ढो 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 करून दारात धड्यात तो दिवूक रेडी अरे पहिले घरात देर ना तेमकां सांगू नका ते भितर येतले बर सर तुम्ही बसा तुम्ही जिंकले सर तू काय प्रॉब्लेम केन घेणे का तुम्ही टेन्शन घेणार का सर हा असं मला तुम्ही काय मिळेल मोगाच्या भाव बहिणीनो हो असलो मुनीस इतलो दयाळ आणि काकुळदार तुमगेर चुरचुरे करचो तुमके किती झाले न्ही हो येऊन त्यांना पावपी इतलो दयाळ मुनीस तुम्ही 10,000 मागा तो देऊक रेडी 10,000 नी पहिलं वय किती वयता सकल शेंबराचे अरे 10,000 म्हाका गार्डना बेकी बसयता शेंबराचे बर सर तुम्ही बसा तो हा असं मला बिनाका तुम्ही सर हा अरे. तुम्ही जिंकले सर तू असं म्हणून मागे भय दिसता ना सर तुम्ही बसा हो असलो मुनीस इतलो दयाळ आणि काकुळदार तुमगेर कसले चुरचुरे तो चित्ता तुमचे बदल पण तुम्ही 10,000 मागात तो दिवूक रेडी हा जाम जालो मा 10 मिनिट सर म्हाका 10,000 रुपये जाय असले गरज आहा थोडी म्हाका 10,000ची गरज असा हो. सराकडे माग सराकडे माग सर म्हाका 10,000 रुपये गरज असली 10,000 रुपये 10,000 होय एक ओळखता ओळखता हो इकडचे फाटलो नाही ते ओळखता ते आता मला करते 10,000 देते रे सर हे मी सगळ्या येईल म्हणतो तुम्ही 10,000 दिवचे पडतले नाला तेम तुका जोत्यान मारतले सर दिवचे पडतले सर हाती कडकड मारतो गेल्या कोड येता अरे बाबा तू ओट कोणा मारतलो ओट हा ओट कट्टे मारतलो कट्टे होय अरे बाबा तू हे का सांगाल रे बाबा कट्टी अरे सिंबल सर सिंबल सांगते का अरे सिंबल कासोय टन टन डिश कासोय टन टन डिश मारा ओट मारता यादी मारता हे सरा वोट घाल सरा आमगे जिंकून जाय थँक्यू सर हा बरं वयता सर अरे बाबा हो पहिला येला कट्टे मारतो कोण आता माग बरं भिके बसत कल भिके सर 10,000 घेऊन गेलतो सर तुम जिंकतेले काय करतात ना जिंकतो बरे सर 10,000 गेले हो 10,000 गेले आता माग वर काढ बरं सर हा असं मला तुम्ही बिनाका सर तुम्ही बसा हा बरं सर बसा हो असलो मुनीस इतलो दयाळ आणि मोगळ तुमच्या कसले चुरचुरे तुमचे किती झाले न्ही तो यो पावपी जा जाल्यार एम्ब्युलन्स तो धाडपी इतलो दयाळ तेजे असलो कोण ना तुम्ही सूट मागात तो सूट दिवून रेडी सर म्हाका गाजरा घालून सूट जाय आसले काजरा घालून सूट जाल्लो होय कोणाला काजरा सर थिंगा हा बरें सराकडे माग सर म्हाका गाजरा घालून सूट जाय आसले सूट घाललो होय तू नाचू बी कळत मरे हय चेडू मेळा जाले अरे बाबा हो सूट लोकांक मागून हाडला ह्या काय सर लोकां उजेर सांगनाका ते पब्लिक सर तुम काय भिनाकात मोदीन चाय पिवयन हा प्राईम मिनिस्टर झाला तुम्ही काय बिना तुम्ही जिंकले म्हणटर न्ही त्याने 15,000 घायले न्ही तुम्ही 30 लाखांनी घाला 30 लाखाचो दिवचो दी सर नाल्यार पब्लिका ते गेले ऐकायच पडतलं उतर अरे बाबा तू ओट कोणा मारताल ओट सर नाला तरी माझी मोडी नालाने कासोय टाइम डिश कासोय मारता मरे
अरे बाबा तू माग हिंगा बिके बसवेल काय ते सूट यार मास्कडे घालू टी शर्ट ना आणि तू माग सूट दी म्हणतो त्या का ना सर तुम्ही जिंकले तुम्ही काय बिना हा असं म्हणा तुम्ही काय बिना का सर बर वर कर बर सर सर फॉरेनर दिसत नाही आता सरा बेजार येऊन गेला तुमची मुखार आता हा सिंगिंग कॉम्पिटिशन असतले त्याका लागून तो कांतारा म्हणटलो मॅथ्यूस कोरिया वेलकम बाबा हांव तो हा इलेक्शना बसलो हांव मुखाल्या सुपरमॅन पाटल्यान गुतक मॅन मरे बाबा वेलकम तुका आणि सरा आमगेल्या जिको जाय कित्याक म्हणल्यार लोकांक तुजी आसो जाय आनी पब्लीक म्हण कितें खबर आसा सरा सगळे जाण हेमी वोट घालूं जाय बरें ओके डन कांतार बरें म्हणा आमची मायभास कोंकणी 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 आमची मायभास बाबा आमची मायभास कोंकणी म्हणून मल्लापूर गाणं सगळ्या खबर आसा म्हण मुखार वच मुखार वच सर बसा तुम्ही आमची जिंकले, सर. मायभास कोंकणी ओ आ इ ओ आ इ अम आ सर meaningful को का की को कै को काई कम का तो ची ची तू चै चमचा सो सा सी सू सै समसा रा री रू रै रम रा री रम रा सी सू सै सा से समसा सी रू रा रे रम रा सी सा सी ए बाबा तू सा सी सुसू जाल्यार इगोरचे फाटल्यान टॉयलेट आसा टॉयलेटान सुसू तू सा सी कितें करता सा अरे बाबा सा सी सा अरे बरे कांतार मरते अरे हे आले बरे कांतार अरे अरे सा सी सू कितें वो करता उदकान किती इलेक्शन येतात तू तिगाराव सा सी बरे कोरा रे हे कितें सा सी सुसू कोण सुसू सर तुम्ही काय बिनाकात हा असं म्हणा तुम्ही काय बिनाका सर हा असं म्हणा तुम्ही जिंकलो बरे हा, सर तुमको फुले ता पब्लिक पळय कितले आसा सर तुम्ही बसा हो जाऊन असा असलो मनीस इतलो दयाळ आणि मोगाळ आणि तुम्ही गेले चुरचुरी करचो तुम्ही कोणी त्याचकडे किती मागा तो दिवूक रेडी वयस इतलो दयाळ अरे बाबा आणि दयाळ म्हणणार ना तू असं म्हणा पण हा झालं पड कसलो वयस इतलो दयाळ तुम्ही वॉच मागा तो दिवूक रेडी सर म्हाका वॉच जाय सर हांव इलेक्शना वोट घालूं येतात म्हाका वॉच शेणले सर इलेक्शना प्रचारा ह्या मिटिंग येताना तू गेले वॉच सांडले हय सर सराकडे मग सरा मकडे म्हाका वॉच शेणले सर तू वोट घालूं येतात सर अरे बाबा हा इलेक्शना बसलो म्हणून तू म्हाका पुराय दी म्हणटा सगळे ना सर सूट दिलो सगळं हे वॉची बी दिवचे सर पब्लिक सगळं बसले आसा तेम किती मागल तसे दिवची पडता हा दी पडता हय. न्ही दिवचे दिवचे सर सर तुम्ही जिंकतले बाये तू वोट कोणाचे मारता गो वोट खेत्याक त्याच्या इलेक्शना बसता रे ना सर माकोडो बसतात ना सर अरे
हे कोणच्या ना पहिले तुम्ही सर सिम्बॉल 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 सांग. बाय सिम्बॉल 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 कासोय कासोय कसं कासवाल बाहेर रे नाही कोणची आहे काम कासो कासवाला पाहिलं कोण अगो ती का कासो निघो कासोय कासोय टन टन डिश हा टेन दिस ओके आणि तुम्ही हे वॉच वोट घालाय म्हणता हा त्यांच्या रिक्षाचे राहता ते लोक बॉ मारता या माका वोट घाला 2000 रुपये 1000 रुपये देत हे वॉच आमका तू वोट घाल म्हणता अगो बाई हे वोट तुका आता अशें दिला आणि विन जावन येईल न्ही तुझे साग टॉयलेटा पायप येता टॉयलेटा बाया तुमच्या घरघरांक नोळ दितले मी आता रोडार दिले न्ही तेमी तुमच्या घरघरांक आणि विन सरा सरा वोट घाला. ओके 10 दिस ओके सर बरे बरे हा बरे अरे बाबा हे असले मला कळ्या पहिले तू या सर हे कोणाला पाहिलं रे ही सॉरी येला ते मी येला तर सर तुम्ही बिनाका हा असं म्हणला तुम्ही बिनाका सर बरे बरे आणि वर काढलो वैर काढता इथलं वैर काढता सरकार पावचे ना तुम्ही सर तुम्ही बसा तुम्ही टेन्शन घे नका. हो असलो सर आणि असलो नका आता कांतार बरे सरा बेजार येऊन गेला सलो. आता तुमचे मुखार म्हणता मेथीस कोरिया. माजर करता म्याव म्याव सोन्या करता भाऊ भाऊ इंदूर करता चिकू चिकू कावळो करता काव काव माकड करता हुप हुप वाशेल किती करता रे वाशेल तुझी माहिती आहे मोडे कोत्ता वाशेल किती कोत्ता अरे वो कौन तो रे बाबा टोपी खोल तुम गेले टोपी खोल अरे बाबा वो पूरा रान पूरा एक कोडे कदम रहने वाशियल कित होता माकोड हुप हुप होता सर बरी नाले मीनिंगफुल ये मिनी बोल रे हे पूरा रान एक कोडे कदम होताने सर तुम बिना का तुम जिंकले अरे जिंकले हां असं म्हणा तुम्ही बिना का सर तुम्ही आम्हाला बिना होय रे बाबा पण हा काय नाही पण लोकांना आवाज आहे ना सर तुम बिना का बरे वर काढता बरे बरे सर वा जाऊन असा असलो मुनी साधा मोगाच्या भावडीनो हो जाऊन असा असलो मनीस इतलो दयाळ तुमगेले चुरचुरे करचो हा तुमगेले कितें जाल्यार हो केन्ना रातीन दोना बी पावचो तुमकां कांय भिनाकात हो केन्नाय येवपी तुम्ही कितें मागात हो दिवंक रेडी तुम्ही पॅन्ट मागात हो पॅन्ट दिवंक रेडी सर हाय गाजरा घालून सूट घेल पण त्याची बरं पॅन्ट घेईल ना पॅन्ट असले पाड कोणा काजरा उतर तू सर दिगा बरे बरे सर पॅन्ट दिवचे पॅन्ट बी तुझे सर कितें भितर घायल न्ही पोळेत घायल बरें सर नाल्यार प्रॉब्लेम सर सिंबल सांगता अरे तू ओढ केजेर मारतो सोन्ना अरे सोन्या सांगले म्हणून आहे अरे कासोय बरे ए आमगे सरा वोट घाल सराक बरे बरे अरे बाबा हा सर मी पॅन्ट दी सगळं दिले आणि काय ना मासकोडे आणि काय सांगणार सर सोकले दिल ते आणि हे टाय किती भजा दवरला ते बी देऊन घालचे नाही आता काय ना बाबा मासकोडे आता खाली आहे असा चेड्डी एक असा ती आणि कोणा सांगणार का एकू आता मासकोडे एक चेड्डी एकू तासा
कोण यो भितर कोण ऐका ना यो भितर फ्रँको बाब कोण पंढरी पंढरी जायत्या तेंपार असो तुका पळयल्यार तू अचानक आयलो पळयला ते कोण म्हाका कितें बरी खबर घेवन आयला जावंक जाय न्हय फ्रँको बाब तुम्ही कितें मरोंक उठला तुम्ही म्हाका सांगताले कशे भाशेन तांगेलो दोगांचो प्रेम तोडपाक जाय म्हणून आत्ता कितें काय म्हणल्या तू सांगता तुझ्या चोलेक आणि त्या पोसक्या कडेन लगन करता कितें म्हज्या जुयेचे काजार त्या पोसक्या लागीं हे तुका कोण सांगता तशें जाल्यार तुका कांयच खबर ना फ्रँको बाब तुम्ही कसली न्हीद न्हिदल्यात हांव सांगता तो तरी ऐकात आणि जागृत जायात रे जाना फ्रँको बाब त्या पोसक्याक बुध शिकोवपा म्हजे कडेन एक बरी मांडणी आसा आणि ती बरी खबर हांव तुका सांगूंक आयला पंढरी बरी खबर सांगूंक आयला जाल्यार बस खुर्ची हाड हिंगा बस पमिडो पमिडो अरे पमिडो आ बात्राव सांग अरे पमिडो तुका आपयल्यार आयकूंक येना भितर कितें करता कित कोत्तालो आधार कार्ड कोत्तालो सान घेवन कित कोत्ता पात्रांव सान माताल कित जालें अरे पमिडो हो पंढरी आमकां बरी खबर घेवन आलाय कोय ताका बऱ्यांतली बरी इली च्या करून घेवन यो बरी खबर आनी हो पाड पळय सगळ्यां वायट करता म्हणजे पात्रांव हेणे सांगला आयकून उठसून खायली पडशी पंढरी पमिडो हाचे पंढरी तू हाचे कांयच जोरी नाका पमिडो ते तुका पडोंक ना तू वेगीच भितर वचून ताका इली चाय घेवन यो बऱ्यांतली बरी कितें सांग पंढरी कर रे पंढरी पंढरी हांव रोखडोच येता हा तू रोखडोच यो त्या बूथ शिकोवप तुका आयडिया आसा मरे तुका बूथ शिकोवंक म्हाका आयडिया आसा हो पात्रांव आनी बरो आसा बरी आसा बरी च्या करून दिख हेगा हेगे सोंडी पळयला सांग नाका मरे ए तू कितें सांगता तेच कर चल च्या बरी हाड पंढरी ते कितें सांगपा आसलें तें सांग ताचे तू कांयच दोरी नाका सांगपाचें म्हणल्यार तू जाणा फ्रँको बाब हांवें आयकलां तुगेल्या चोलेचे आनी त्या पोसक्या कडेन ह्या दिसांनी लगन आसा तूं कितें ह्या दिसांनी म्हज्या दुयेचे काजार त्या पोसक्या लागीं हे तुका कोण सांगता हांव सांगता तें खरें फ्रँको बाब म्हजें समजून तूं चुकशी फसतलो घे रे पंढरी ही बरी च्या घे बरी चाय हाडला हे बिस्कूट बिस्कूट जाई बोटपुड्यान बोटा घास मार पाड पुड्याल बिस्कूट जाय खंय ह्याक बेस्ट च्या करून हाडलें चाये भर बरी हागू जावचो पीठ घालून हाडला पाड पळयल फोग लोकांक वायट तिंची थिंगा तिंची हिंगा लोकांक सोयरीक मोडचो काजर मोडचो हागत रावंक पाड आनी एक पण म्हाका तुमच्यान कामाच्यान काडून पात्रांक तासतालो हा बेग बेग काम करून सगळ्यांगेर सायबीन रांदूं वयतालो इल्ले पयशे जोडता म्हण रागान म्हाका काडूं सोदतालो एक दिसा वरका आरोटकान दिल्लें एक म्हयनो हागल्ला हागत रावंक पाड पळयलो आनी हे पात्रांक एक दीस धागयता फकत असल्याच मनशान दोस्ती करतलो आतां हो पंढर हागत रावंक जाय पंढरी तुका म्हज्या दुयेचे काजराची खबर कशी कळली ही खबर फ्रँको बाब कितें पंढरी ही खबर फ्रँको बाब पंढरी ही खबर फ्रँको बाब कितें जालें
अरे किती सांगून सोदता देव बरो दीस देऊ फ्रँको अंकल. कोण तू वय हांव जाणा म्हाका पळोवन घोडे खोजापलो. हांव तुका सांगूंक कायला तुजी तू एका पोस्ट्या लागीं काजार जाता आनी तू ओगीच रावला. किती जाल्यार पोंडोरी सांगता ते सोद ना केन्नाच ना. म्हज्या दुयेचे काजार त्या आणि हे काजार कोण करता. हे काजार हांव करता. पिसो तू सॅमसन. अरे तुझे भयण एका पोस्ट्या लागीं काजार जाता आनी तुका लॉस दिसना. जरूर म्हजी भयण केन्ना त्या लागीं काजार जाता म्हणून तुजें काळीज इतलें कित्याक भाजलें म्हाका सांग. तुजी बा कसली आडखळ आसा जाल्यार. म्हाका कसलीच आडखळ ना. तू जाणा तो जावन आसा एक पोस्को आनी म्हज्या मामा बापान ताका पोसला. होय तुझ्या मामा बापान ताका पोसला कारण तुझ्या मामा बापाक भुरगे नासले म्हणून ताणें ताका पोसलोलो. आनी म्हाका सांग ताका भुरगीं नासली जाल्यार तूं आनी तांकां खंयतान जल्मलो. म्हाका दिसता तूंय एक पोसकोस म्हणून. ना तर पळय तो कितलो बरो मनीस आनी तूं एका फातराच्या काळजा सारको. सॅमसन केन जो कितें सांगता ते आमच्या बरेकूच सांगता. होय ते तुका बरें लागूंकूच जाय कारण पिश्यांची भास पिश्यांकच सजमता म्हणटात आनी शाणे मनीस तांच्या लागीं उलोवंक गेल्यार खंय सांडटात. सॅमसन जाल्यार तूं आपूण एक शाणो म्हूण समजता. ना हांव एक शाणो न्हय. हांव जावन आसा एक पिसो आनी तूं जावन आसा एक शाणो मनीस. सॅमसन बंद कर तुजी काणी. ह्या पुढे तुजी काणयेची म्हाका गरज ना. हे म्हजें घर आनी ह्या म्हज्या घरान म्हज्या हुकमे शिवाय कोणाची हुकूम चलची ना. उगडासवर जबरदस्तीन तूं हे काजार करूंक सोदता जाल्यार हे उतर आयकून घे. मेलिसा ह्या म्हज्या घरांत रावन केन्नाच रेस्पेराक भायर सरचें ना. डॅडी एका ग्रेस्ताच्या घरांतले रेस्पेराक भायर गेले म्हणून ते एका ग्रेस्त इगोर्चेन रेस्पेर जायना. देवाचें घर सगल्यांक एकूच भाशेन. म्हज्या भयणीक हांव एका गरीब खोपटेन तावन रेस्पेराक भायर काडटलो आनी ह्या समाजाक हांव दाखयतलो तो इतलो ग्रेस्त आसुनी कितलो गरीब पळय तो. सॅमसन ही तू कसली पिशापणा करून चिंताय. अरे बरो भुरगो सोदून ताचे लागीं काजार करते सोडून तू एका पोस्क्या लागीं काजार करताय. खेन तुवें चिंची गरज ना. म्हज्या भयणीक जो भुरगो मानवला हांव ताचेच लागीं ताका काजार करतलो. हे काजार तू कशें करतलो म्हणून हांवूय पळयतलो. आनी हांवूय पळयता हे काजार कोण हाडयता पळयते. हे काजार जावचे ना म्हणल्यार खंयच्याय भाशेन जावचेच ना. हे काजार जातलेंच फकत तुज्या रागान. रागान काजर मोगान डिवोर्स हाचो पयलो भाग हांगासर अखेर जाता आनी हाचो दुसरो भाग आमी रोखडोच सुरू करतले. हाचो पयलो भाग हांगासर अखेर जाता आनी हाचो दुसरो भाग आमी रोखडोच सुरू करतले. देव बरें करूं. चलून व्हरच्या सगळ्या डोनेशन दिल्ल्यांक तुमकां देव बरें करूं.
आणि यापूर्वी आमगेल डोनेशन दिलेल्या नावा जावन आसा. Jasmine D'Souza 2000, Kejitan D'Souza 1200, Felcy D'Souza 1000, German D'Souza 1000, Bustia Fernandez 1000, Aldrin D'Souza 1000, Peter D'Souza 1000, Ramesh Alfonso 1000, Victor D'Souza 1000, Jose D'Costa 1000, Regan D'Souza 1000, George Fernandez 1000, John D'Costa 1000, Vivian D'Costa 1000, Milton Fernandez 1000, David D'Souza 500, John D'Souza 500, Manuel Fernandez 500, Maxon Fernandez 500, Flavin D'Souza 500, Francie D'Souza 500, Jessica Fernandez 500, Royston Fernandez 500, Wilson D'Costa, Darwin Alfonso 500, Godfrey D'Souza 500, James Grass 500, Rossi D'Souza 500, Ruzar Fernandez 500, Edwin D'Souza 500, Sheldon D'Souza 500, Justin Borsers 500, Jackie D'Souza 500. Roshan D'Souza 1000, Remit D'Souza 500. हे तुमकां डोनेशन दिल्ल्यांक सगळ्या देव बरें करूं. आणि तशेंच आमचे पडदे आणि लायटिंग आणि साऊंड सिस्टम दिल्ल्यांक नरशिव साऊंड सिस्टम तांकांय देव बरें करूं. आणि तशेंच मारिल डिसोजा 500 आणि गाब्रिएल फर्नांडीस 1000 रुपीज दिल्ल्याक तुमकां देव बरें करूं.
आम्ही दुसरो भाग सुरू करतल्या तुमची बसका घेऊनची म्हणी विनंती. नवे नवे तोरे आतांची भुरगी कोतात बाबा नोय रे मो आधी कॉलेजीन पावतोस चेड चेडवा लागता लोकोय रे वर आता प्रायमरी नासतना घेऊन स्वतात पहिलो ती मगाचो दो ताची बोंबली पेकोंक ना सारखी पोतात मोगाचो हो आम्ही मोग करी रेस्पेतान बियेताली माय पाय झाली म्हणून गर्लफ्रेंडाची बस स्टँडार वाट पळून पोशीन चोट्टोस कुच करून आसू ताची काटाले टिकेट आता टिकेट विकेट ना त्या पहिले डेटिंग उडोयतात विकेट आधी मोगान असताना मोकोरी नारा एकामेकात बुरुयताले चेटी सीमे भायर ती वसोन नासली पयस रावून मारी मिटी आता ओव्हर नाईट स्टे करून गोदोळ घालतात घरा मारून फोटी मागीर वकारे सुट्टोच माय पाय म्हणटायो कसल्यो साडे साती आतांचो मोग पास पेस पुकार पुकार समाचार मेवता सोगलो सकाळी पेंडीक बेस्ट एकामेकाक दाता ती पयलो पण परा आय एम इन रिलेशनशिप स्टेटस घालतात वळलो सांजेर एकामेका दोगांचो ब्लॉक करी समजतांचो ब्रेकअप जालो मन सुकेन राहून आधी सोयरेकीन झाले काजा आता व्हॉट्सअप फेसबुक येऊन पाठीशेर झाल्यात सोगले सोयरेका आदले भाशेन शादी.com हाचेर चलता सगलोच कारभार तुजो ऑनलायन अकाउंट ना तर तूं कुसोन मेलोय अंकवार
सुखेन राहून आम्ही सोयरेकीन चाललंय काजार. आता व्हॉट्सअप फेसबुक येऊन पाठीशेर झाल्या सोगले सोयरीकार. आदले भाशेन शादी.com हाचेर चलता सगळोच कारभार. तुझो ऑनलाईन अकाउंट ना तर तू पुसून मेलोय आव्हान. इस्कॉलान चेडवा मन लावून तरी मिस जाऊ. कॉलेजीन पावतोच रोकडेच लागता मोगाचे नो जाऊ. मुझे पूरी पिकासाव कोण कॉलेजीन कोण कोण बोकडो ताका मारता धोनकेचे इंजेसाव. कोण कॉलेजीन कोण कोण बोकडो ताका मारता धोनकेचे इंजेसाव. Asana bokori naraya kameka buruitali cheki. Shime bairti wasonasli boys raul padi miti. Ata all nice day kodun kodolo galata gora marun podi. Magir wakade suttus mai pae muntayo posulu sadi sati. Atan somo ke pas Facebook bukar semua jar meuta soklo. Benjak tapata hotel nati buat bola lau kalau. Suatu orang I am in relationship sudah segala tak terwalo. Sanjaya kami katakan coba kori semua stand coba kap jalo. तू अजूनही उत्सुक ना? केनेथ केनेथ कोण मेलिसा केनेथ कितें जाला? आयज कितलो तेंप जालो हांव तुका पळयता. हे बरें उगीच बसून तू कितें चिंता? हांव कांयच चिंतेना मेलिसा. म्हाका कांयच जावंक ना. केनेथ तुजें मुखामोल म्हाका सांगता तुज्या मनान कसले तरी गोट लिपून आसा. तेका लागून तू दुखी आसा. केनेथ हांव तुजे लागीं काजर जालोले तुज्या सुखान तुजेच दुखान वांटो घेवन सांग कसलो गोट तूं म्हाका लिपूंक सोदता? मेलिसा आयज पासून ह्या संवसारांत हांवें खंयचोच गोट तुज्या मुखार लिपोवंक ना. आनी तूं म्हाका दुबावता? ना केनेथ हांव तुका दुबावना पूण हे पोरी तूं दुखी आसलेलो म्हज्यान पळोवंक केदीच सांगचें ना. मेलिसा कोण सांगता हांव दुखी आसा म्हणून? तूं म्हज्या सांगता आसा जाल्यार ह्या संवसारांत म्हाका कांयच नाका. खरेंच? खरेंच. चल म्हाका आसा वचून वेळ जाता. हांव येता. बरें तर घरा येवंक वेळ करिनाका. बरें बाय. कितें चिंता जायत म्हजो घरकार? तो आनी कितें चिंतलो? चिंता आसतले आपूण ह्या घरान एक बापडो एक पोसको म्हूण. पूण आपल्या रक्ताच्या भुरग्याक जरूर जल्मा हाडटले अशें न्हय की. पूण मामा म्हाका दिसता तितले म्हणसर तो कोंबो म्हातारो जातलो. आगे ताणें हाडलेली ही कोंबी जरी तर रवणा बसची ना ती पिला कशी काडटली? सारकें तुजेर माव.
जर ही कोंबी रोण्याक वचना ती पिला कशी काडटली अशें तू म्हणटा, पूण हांव म्हणटा तुम्ही कोंबी आसात ते फकत सातच घालून, तुम्ही तांते घालिनात ना म्हूण पिला काडिनात. तोंड दाब तुझ्या सुसे ओळखले मामा. ह्या सुन्याक कितेंय सांगल्यार आता कसो राग येता तो. होय, या घरान ते एक सुणे, तशी जाल्यार म्हाका एक सांगशी तू केन्ना काजार जाता. अशी तू म्हाका कित्याक विचारता? कारण तू काजार जावन या घरान दुसरे सुणे हाडता पळय, ताका खावूंक घालूंक म्हाका हाडा हाडून दवरूंक जाय. सुसेन, हे तू कितें उलयता? तुजो भाव काजर जावन ह्या घरान सुणे हाडता म्हणून तुका कोण सांगता? जेन्ना एका भावान काजार जावन या घरान सुणे हाडला तर दुसरो भाव कोण माजर हाडतलो? सुसेन, उगी राव. मामा लागीं तशें उलयनात. मामा, तुमी म्हाका हे परी कित्याक येतात? हांवें तुमकां कितें वायट केलां? कितें वायट केला? अगो आज तुमका लागून ह्या घरांत आमकां सुसेग ना. त्या पोसक्या तू कित्याक सांगना ह्या घरांतली भायर सरून या म्हणून? आमची तुमका क्रेस्तां मेळटली म्हणून चिंता? आमची तुमका तोंबडी पसोवन मेळची ना. नाका मामा, आमकां तुमची गिरेज काय नाका. आमकां तुमची गिरेज काय नाका मामा. पूण दियात फकत तुमचो मोग, जाचे हांव तुमचे लागीं भीक मागता. ठीक आहे जाणे. मेलिसा मेलिसा कित्याक रडटा? तेंच हांव ताका विचारी. अगो बाय, कितें जालें तुका? तू कित्याक रडटा? तुम्ही पयलीं ताका मारतात आणि आता नाटक करून दाखयतात. बाय सुसान, म्हाका सांग, हांव नाचना वेळा ह्या म्हज्या घोडांक सोडता तो कितें? जाणा डॅड, तू घरान ना जातस मामा आलिकीन म्हूण एक सुण्या परी उलयतात आणि हांवें कितें म्हळ्यार म्हाका पासून मारून घेतात. कितें? हे 6 जण आसात? मेलिसा, आनी ते सगळे सोसून तूं हो गूट तुवें म्हाका विकून दवरला? आनी एरविरा, कशे काळजाचे मनीस तूं जाणासा एरविरा, एक चेडू काजार जावन आपला मायपाचे घर सोडून गावाच्या घरा येता, चिंतून गावाचे घर आपणाचे घर म्हणून, गावाची मायपाय आपणाची मायपाय म्हणून एक वस्तरी जाऊन दुसऱ्या वस्तरीक त्रास देऊन तुका रोग दिसना? होय, ही तुझी देवी सारखी सून आणि तो देवासारखो पूत नाही. देखून शिंग, तुझ्या घराब्याचे ताणे कितला उजवाड केला. अरे, ती काजर जावन 3 वर्सां संपून गेली. तांच्या एकवटार एकूय भुरगी जल्मूंक ना. हे तुका पडोंक ना? कित्याक तुका कोणूच काय म्हणना, पूण हे लोक म्हज्या तोंडार मारतात. खरेंच ती काजार जावन 3 वर्सां जाली. देवान तांकां भुरगे ना म्हणून हो लोक तुका आसतात. जाल्यार म्हाका सांग, आमचे काजर जावन कितली वर्सां जाल्यार तुका भुरगे जल्मूंक नासले, तेन्ना हो लोक तुका हासी नासलो? ना डॅड, तेन्ना हे गांवचे लोक मोने असले न्हय गे मामा? एरविरा, तुझ्या तोंडार किसर आसून दुसऱ्याच्या गळ्याचे हाडे काडून तुका भोंवता आनी कितें तुका सांगता. आनी पळोवप तूं मेलिसा कित्याक सांगचो जाल्यार तुका वगीर रावचो ना. बाय, भितर वचून तूं मेर आणि तुका हांव दाखयता. हट रे, तुका कंको बी येता? लुईस सॉलिड वाजेल मरते. मग डान्स कसा आलो? आय लव्ह यू. आज कितका म्हळ्यार म्युजिकल शो दवरला. कित्याक खबर आसा? फादर ब्रेटो लागून. तुम्ही ऐकात बरें कन. कितका म्हळ्यार स्टार पळयलात?
कितले फादराला किती खबर आहा नॉलेज कितले भुरगे आमगेले टॅलेंटेड भुरगे आसा काम पळोवंक कितले बरी करून केलात आनी कितें काम म्हळ्यार फादरान सगळ्या गांवच्या लोकांक जनरल क्लिनींग दवरलेलें सगळ्यान बरें करून तासून करून क्लीन केला इतलें बरें दिसता म्हाका फादरा लागून हांव बेजारां आसा तेका लागून हांवें म्युजिकल शो दवरलो ऑल ओवर इंडिया कितें काय म्हळ्यार सगळे लोक आतां येवचे आसात तुमी बरें करून पळयात आजून कोण येयला ना बा वयस हे आनी कोण रे घाटी मामी अशी मी कांत्र म्हूण पिला विची सुंदरी तोंडाचे आनी कोण रे कांतरा म्हूण पी येयला म्हणजे ताळे बरी आसा मी कांत्र म्हूण पिला म्हाका परमनंट बरप जाय तुम्ही फॉर्मलिन मान घेऊन कितले लोकांक मान उडेल तुम्ही फॉर्मलिना कितले लोक हार्ट अटॅक येऊन मेला कोण पॅरलायज जाऊन मेला आणि कितके जाऊन मेला फॉर्मेलिन म्हाका फॉर्मलिन बरपा जाय फॉर्मलिन अगो तुका सांगल्या कळना फॉर्मलिन करते असते म्हाका फॉर्मलिन बरपा जाय फॉर्मलिन पाड पळयला फॉर्म भरूच आसतले फॉर्मलिन करता पाड आणि कोणी इल्ला आणि कोणी अजूनही येते असतात मेकअप करता बरे बरे बाबड्याचे कोण मेला असताला गेलो पॅन्ट काळे शर्ट काळे टोपी धोई आणि गिटार बी पळयला काळे बाबा तुगे कोण मेला कोण रे कोणालो तू गेलो तू जाणा हांव कोण तो तू कोण बॉब मारी तुका बॉब मारो आपयला हिंगा कांतार म्हणून आपल्याला सिंगिंग करू अरे माकडा माझे नाव अरे हांव बॉब मारी अरे तुका सांगल न्ही बॉब मारो आपयला म्हणे सिंगिंग कांतार अरे माझे नाव बॉब मारी तुझे मायचे मोडे तुका आनी कोणे नाव बरें दवरला ना बॉब मारी दवरला बॉब माली अरे दिसून काय म्हणतो तोंड्याने येतो तो विटा मारी माई फाटल्या कोण येता चोय लोन येता कोण लोना येता होय लोन येता ऊस ते प्रोफेशनल सिंगर आमच्या मुखारीला मेले आम्ही मी आणि प्रोफेशनल सिंगर आहे आम्ही लोकल टॉयलेट सिंगर पाड पळयले हे जाताले कितें खबर आहा ताका सांगता तू लास्ट म्हूण आमी पयलीं म्हणया म्हूण बरें बरें सांगा लनाबाय कशें आसा लनाबाय सांगता बेजार करून घेनाका तुगेले हे केस बरे लागले मागीर चेडवा भशेन नुडल्सा भशेन लनाबाय कितें खबर आहा आमी लोकल सिंगर तू कितें खबर आहा प्रोफेशनल तुका सगळे लोक वाकाणटात पूण आमकां कोणी टॉयलेट सिंगर म्हळ्यार कोणूय वाकाणना तू सगळे लास्ट म्हूण आमी पयलीं म्हणटात ओके बरें अरे बाबा राव रे खूप अरे बाबा लोना सोडतो पण सलमान खान येतो मुखाने सलमान खान आहे का बॉम्बेचा सलमान खान सलमान खान
अरे हे सलमान भाई की जत्रा ते पीड्स आता ये ना रे तो हॉल फेमस डान्सर ने फेमस हा तो बॉम्बे सलमान खान फेमस डान्सर ने बरे त्याका आता मेळ नाही आता हात मिळे हात मिळ्या सलमान भाई आज कैसा है ठीक है ये क्यों पुसैता है बॉडीगार्ड होता है तुम्हारा बैक्टीरिया उसके अंदर जाता है पाड पडायला मग बॅक्टेरिया आहात हाँ डेली डेटॉला नाव था आणि तू सलमान भाई आपने बॉडी अच्छा बनाया है हम जिम करता है आप डेमार तोड़ियो कटाली डालता है हम वो नहीं करता है तोड़ियो खा के इतनी बॉडी बनाया है तोड़िया को कटाली डालता है ये बॉडी बनाता है सलमान भाई आपने बहुत अच्छा है आपका एक्ट क्या है हम डांस करेगा हाँ ऐसा ओके अभी आप डांस करो हम लोग गाना गाएगा गाओ ए कोण म्हणतात रे हा म्हणता तू म्हणताला हाँ तू बरे कर म्हण ये गाना म्हणताला है तो मग डांस करताला है ऐसा कर स्टार्ट woman no cry. Oh, woman no cry. Oh, woman no cry. Oh, woman no cry. उमे नो कराय सगळं उमे आणि ते पहिले बायला असता आणि तू उमे नो कराय म्हणता हा ते पहिले असतात आणि तू उमे नो कराय कहले कांतार रे तू गेले पाड पडेल फाटीवर आता मी म्हणती हे पही म्हणती कोण हा तू म्हणती मी कन्नड मी म्हणती हा तू कन्नड म्हणती तो कन्नड मी म्हणणे ये सलमान भाई डांस करेगा हाँ डांस करेगा ये कन्नड़ा म्हणती हम कौन सा भी डांस करेगा हाँ ओके तुम कन्नड़ा म्हणो तू किती भीक मागू येईल का मल्टी बॅग थोडे से अच्छा कांतार म्हण हे किती आ तो कांतारा म्हणून तो डान्स करते ना तो सभा म्हणून अडवाली विंडो ए कितले मेंढू गो 500 मेंढू हा चितला मेंढू म्हणून विंडो असताना पाठ पडायला हे सांगची पडायला दुसरे झालंय अगं ए तू तर नाकातून गेले विंडो नाका काही नाका पाठ पडायला मागेला काय कांतार अशी उरूज आहे हे गेले विंडो आणि खंय पोहता आहे मी शिंडो गेर हा हा नवरो म्हाका जाय गोरो 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 दिसूंक जाय ती मला सांगलो हुमेन नोकराय इतलं कळटा तुको घोरो आणि काळो इतलंच कळटा म्हाका बी इतलीच लाईन कळटा ती आता मी म्हणती हा तू म्हणती तू बरे कर म्हणती जाल्यार म्हणती ना जाल्यार मागे सलमान खान हिंगा निघती आता मी माझी कन म्हणती ओके तू बरे कर म्हणती जाल्यार हा तेका सलमान खायाक सांगती सलमान खाय भाई हा भाई हा नो भाई मागेले हिंदी ओ तेगेल कोण बॉडीगार्ड त्याका हात आला की त्याका दुखता बोला ना बैक्टीरिया लगता है उसको
मैं डेली सैनिटाइजर से नहाता है। सलमान भाई, ये अभी अच्छा गाना गाएगी और तुम डांस करेगी। डांस करेगा, डांस करेगा, डांस करेगा। पाठ पड़ेगा। गाना गाओ भोजपुरी। अरे हंगात आली गडगड लाली गडगड लाली लाली, अरे हंगात आली गडगड लाली गडगड लाली लाली, अरे ह्या तो सुया, अरे त्या तो सुया, आणि ह्या तो होतो ना त्या तो होतो ना त्या तो सुया, अरे हंगात आहे चालले जिंग 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 गाड जिंग 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 गाड जिंग जिंग चालले जिंग 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 गाड जिंग 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 तेका डान्स करून घोळ येयली। मी कांतार बरी नाचली, तू गेल कांतार बरी आहे त्या खरो झाली नाही असे असे करते गेली। मी कांतार बरी असली, तू गेल कांतार बरी असली गो त्या खरो झाली नाही असे असे करते गेली। आता किती असते पाहिजे रसा लोना बाई सांगता लोना बाय तू यो धन्यवाद आमगेल किती असते झाले असते तुला तू गेले ओके तर जेरेमी की जातो मोद मारतात आम्ही तू प्रोफेशनल सिंगर आम्ही लोकल सिंगर तू ये फुले नोड जा आणि ह्या लोकांक असते पळय आणि का ओके बरं डन Gardudo Sadri Mega Dadurwani Botiu Zaina Maka Sogle Suri Gubulasa Pun Surcina Juga Nakuga Moktu Somoga Uzo Uzo Moktu Uzo Uzo Duzo Duzo Maga Duzo Moga Chikor Mitso Suneto मनशाक्षी कोयता कितली ग्रेस काय जोडशी मनान स्वार्थी जावशी हो समाज तुका गोटा दाखोयता गिरेस काय सोयरीक सोंपोयता काळजांतले दूख थोडे लिपोयता काणी हाडला बोरी गिन्यान घेऊन बोरी मेल्या तोच कोणा जेरूर जागोयता भुरगो एक न्यूज पेपर घाली
सकाळी तोरी एका दिसा भुरगो तो हुस्को काडटालो 200 दास एका घोरा पेपरान सोदार पडलोलो बिलबोक बोललोलो जो आसलो घराच्या दुर्गान पेपर ते कोण व्हरोना म्हूण तुबा पडलोलो भुरग्या एक दीस पेपर घेवन बेल मागता पयस करून आपल्या दुबावा बेल वाजतोच दार उगडले कितें घडलें कानूक ते दोर आयकपाक बेल वाजतोच दार उगडले कितें घडलें कानूक ते दोर आयकपाक एक जाणटो दारार उबो जालो पळोवन ताका भुरगो कुशेन बोल्लो पेपर भायरूच आसा कित्याक कोण व्हरोना भुरग्यान हुस्को दाखोवन विचार केलो जाणटो तो हुस्को जालोलो घरांत त्या एकलोशी येतालो कोणाक शिडोना पेपर हांव वाचिना काणी जिविताची सांगून रडलो कोण तरी बेल वाजयतलो आशेन आसलोलो भाजीवालो हो नुस्तेकार बेल वाजयतले येऊन आनी सून परदेसान आसा चुकोन खबर घेता तांका वेळ ना जावून तुजी स्पोटी हांगा येता घरान पेपर घेऊन पेपर बिल बॉक्सान घाली नाका जागोय बेल मारून डेली बेल वाजोवंक पयशे दिता उपकार मागता रडलो तुका घडोवन डेली बेल वाजोवंक पयशे दिता उपकार मागता रडलो तुका घडोवन जाणट्यान त्या दिलो एक फोन नंबर बेल वाजोवन हांव दार उगडिना तो नदर ताचे पडची ना खबरूय पावची ना ह्या नंबराचेर पुताक फोन कर कश्ट करून वाडयली जिवीत भर आतां बंगलो राखता जावन एक फिरवी दोर घर आसता घरा पोन्ना
रानात रांचो आवाज ना उलटीशी एकलो उलोयता मोरसो आधी साध्या घराना सोन केळून दीस काढले सगल्यांनी आता जाणटी बंगले राहता बांधलोले तांच्या भुरग्यांनी थोड्या घराना दार नासोन मेली कुसोन कितें जोडले जायत आमी बंगले प्लास्टीक घालून धापल्या माय पाय उरोंक ना आनी माय पाय कुयशे नाका मुसाय चिता तांगा बसलेल्यांनी मोगाक माय पाय आशिल्ली पूण ती फोंडान न्हिदली आमच्या मेळ्या कोरण्यांनी जी माय पायची सेवा करतात मुग्धा कोयतात ताळ्यो तांकां दिव्या सगल्यांनी जी माय पायची सेवा करतात मुग्धा कोयतात ताळ्यो तांकां दिव्या सगल्यांनी कोण यो भितर मेलिसा सॅमसन कशें आसाय हांव बरें आसा तूं कसो आसा हांव एकदम बरो आसा आनी डॅडी कसो डॅडी आसा एकदम बरो आसा मेलिसा मेलिसा डॅडी एकदम बरो आसा आदल्यांची एक मुडणी आसा रांदलेलें खंय स्वरता आनी केलेलें खंय उरता म्हणून मेलिसा आज ह्या उतराचो चिंतूंक गेल्यार म्हाका खरें अशें दिसता पूण अशें तूं कित्याक म्हणटा अशें म्हणचेंच पडटा मेलिसा तूं जाणाय डॅडीन तुका केनेता लागीं काजार जाता म्हणून कितलें दुखयला पळय तें तूं जाणाय ताणें तुका रेस्पेराक आपल्या गोरांतावन ताणें काडूंकूच ना म्हणून आपली एकली सोपुरबाईची धूव म्हणून ताणें तुका आपलें भेसांव पासून दिवंक ना तें ताणें सोगलें केलें मेलिसा पूण कित्याक उपकारलें तूं जाणा मेलिसा तो आतां घरान बसून दीस रात तुजेंच चिंता इतलेंच न्हय मेलिसा आनी तुका खुशेची खबर म्हणल्यार डॅडी तुका मेळोंक आशेता खरंच सॅमसन डॅडीन म्हाका खूब दुखयला पूण हांवें ताका कांयच म्हणना ती ताची चूक चुकलोल्यांक आमी भोगसूंक जाय डॅडीक सांग हांवें ताका आपयला म्हणून मेलिसा म्हाका जाल्यार दिसना तो आनी परत ह्या घरान पांयो घालीत म्हणून बाय बाय कोण डॅड तू कशें आसा हांव बरें आसा बाय म्हाका गुन्या बोगोस हांव चुकलो डॅड जेन्ना ह्या संवसारान तो 4 पांयाचो घोडो चुकता तेन्ना 2 पांयाचो मनीस चुकलो जाल्यार हे व्हडलें अजाप न्हय डॅड तुका ह्या घरांत पळोवन हांव कालसांतावन खुशें जालें इतलेंच न्हय म्हजो घरकार केनेत पासून तुका ह्या घरांत पळोवन एकदमच खुशी जातलो बाय हांव जायते फावटी म्हज्या मनांतच चिंततालो तुज्या घरार येतलो म्हणून पूण येतलो म्हूण चिंतून चिंतून सोदल्यारी हे म्हजे पांयच उखल ना जाले कित्याक डॅड कित्याक ह्या घरांत जी येता ती भिकारी अशें न्हय मिस्टर फ्रँको मिस्टर मेंडोजा फाटली आनी याद करी नाका हांव तुजें चिंतून येवंक ना हांव आयला फकत म्हज्या दुयेच्या मोगाक लागून जाल्यार आता तुका मोगाची किंमत करून समजूंक जाय जाल्यार उठतास तो फ्रँको चिकलाच्या कोणाक पांय घालचे
सांगचे पहिले त्या कोंडान कितलो चिकोल आसा तो पडोवंक जाय. भिये नाका, हे म्हज्या घरांचे दार सदांच तुमकां उक्ते आसा. बाय मेलिसा भितर वचून सेमसन आनी कोल्ड मेंडोजा आमकां आनी काहीच नाका. तुझ्या उतरानच आमची तान भागली अशी झाली. मेंडोजा म्हाका एकल्याक अर्जंट मेळूंक जाय. हांव येता. बरें अंकल, आमी येतात. तूय वेता चला तर डॅड हांव तांकां वाटेर सोडून रोकडेच येता. बरें बाय. कॉलेन्स, ह्या संवसारान ज्या मापान तू दुसऱ्यांक दिता त्याच मापान तू परत घेता. शेकी फ्रँकोन आपली चूक वळखून घेतली. पळय बाबा, हांवें म्हज्या बाबाक खेळून कितलो खेळ हाडला तो. इतलोच न्हय आनी हांवें जायतो खेळ हाडचो उरला. केनेट, ही तू कसले पिशे बरो करता. आयल्या दिसाक हो भुरग्याचो खेळ घेऊन तू येता जाल्यार हो खेळ कोणाक खेळूंक. म्हज्या बाबाक जाल्यार तुका देवान अजून बाबा दिवंक ना म्हज्या पुता. दितलो तो म्हाका बाबा जरूर दितलो. म्हाका ताचेर बावार्थ आसा. तो म्हजें जरूर आयकतलो आनी तो म्हजें आयकना जाल्यार हांव ताका केन्नाच देव म्हणून मानचो ना. तशें म्हणू नाका केनेट. जो कोण बाळातान देवा लागीं मागता तांचे मागणे देव आयकता. हांव जाणा तू तुझ्या रक्ताच्या भुरग्याक कितलो आस येता तो. जरी तो दुसऱ्याच्या रक्ताचे भुरगे लोटले जाल्यार तू धांवून वचून खेळ घेऊन येता. बाबा म्हजे एकूच एक उतर आय आनी एखनच्या भुरग्याक पोसून घे. भुरग्याक पोस ना बाबा. आयज एक पोसको जावन ह्या समाजांत हांव कितें भोगता तें तूं नको. जाल्यार एका पोसक्याक पोसून त्या समाजाचें तोंड तूं म्हाका परत्यान उगड म्हणटा. म्हजेच पुरी ताका एक पोसको म्हूण पाचारू. ना बाबा, म्हाका कोणेच म्हज्या भुरग्याक पोसको म्हणचें नाका बाबा. बाबा म्हाका म्हजे रोगताचे भुरगे जाय बाबा. म्हाका म्हजे रोगताचे भुरगे जाय बाबा. म्हाका म्हजे रोगताचे भुरगे जाय. पहिले तारखेर पाग पडटा दुसऱ्या दीस बोल्सा खाली घोमेवला तो बेबदो बियोंड मात्ता येली घरकार कुसो बेबदो मोड वाड्यान गली गली मैचली मैचली. म्युझिक म्हज्या रक्तान सामुडोन झाडां सगलो गांव. घरान आमच्या सगले मोड पायवा सयता लोक जाव. सदांच मिसाकिया वचोन गरजेन वाचतो साव. खंयसून येवन हांव रे पोसली थंयसर आसलो ताकीच हांव. मैचली मैचली I have broken family. What to tell you about my family? Family मैचली मैचली.
भाव कोणाय लागी उलयल्यार बेस्टच खाता तो दुबाव मिसाक पासून हांव गेल्यार फाटल्यान करता रे बाबाव म्हणटा हांव कुमसार करता अगोदी असो दीस दिमयेर मैचली ऐकत मुच्यो गजाली पयल्या दीस पगार पडटा दुसऱ्या दीस बोल्सां खाली मैचली कासार जाताय जाल्यार चेडवा पयलो चेड्याक सारको पळय चेडो फास्ट आसा तर मिटर स्लो करून चलय अंकारपणार चेडवा तूं जाय तितल्या चेड्याक बुलय सांगतात ते माती नाका पूण दिता म्हणून बुलय मैचली चेडवा तितलो उगडासतो आमी म्हणून भाव खातात सगळे पयले दी तर मैचली मैचली रातचो पियन घोय येता सिरवीसेक म्हणून वेता वाटेर घेता घरा येतोच सजमोना रातभर शिव मोसो हाता तुम्ही दुसरे चिंतेल्यात तो बाबा रोकडोच जमेता मैचली सोडीन येचो दिसाक तो बरो दिसता म्हणटा मकर तांचो अंकारपणार मेवली तेन्ना म्हाका पडून चलसो आतां वाक कसो येता म्हणटा जीव काडता तुजो मैचली म्हणटा पेरस्यागे भुरगीं चड आमचो थोडयेन भायर न्हिदता आनी हांव न्हिदता भितर मैचली पाड पडेल भाव खोंग गेल का बुके हाडूलेलो होकलेलं पाहिलं बड्डे आली पूण भावा बुके हाडू जाल्यार अजूनही येईल ना पाड पडेल टाइम थोडं झालं केन धाडलेलं हो हे गेलं होकले मेळू गेला असताना पाड पडेल इतकं टाइम रे तुका बुके हाडू लायला केन रे तुका अरे बुके हाडू हा गेलो रे अरे मल्टी पडले सगळे शॉप बंद झाला शॉप बंद झाला मरे कोणाला गाडी असल्या पण घेऊन येला हो बुके तू गेलो हो कोणा मोरणा घालच मरे पेटीर अरे बुके हाड म्हणतो तुका बुके बर्थडे वयचे मोरणा वचना आम्ही ओ हो घे मरे आणि तुझ्या गळ्या घान घे हो घे अरे आता अरे तू बर्थडे वयता कोणा काजरा वयत रे तू ए सासपायल बर्थडे म्हणल्यार हांव हॅपी खुश हॅपी तुगे नाका ते तू केन्ना गेलो टाइम जालो तर पाड पळयलो बेग बेगीन कितलो टाइम हांव उलयता कळ्ळें तू उलय तेमकां आपयता
हॅलो तोच राय मुगाच्या भाव म्हणेन आमका 4:30 वरार होलान दाखवले कोण ना म्हणून आमका सारखं बेजार झाला आता कोणी मात बाहेर याय तू किती कॉमेंट्री सांगू येईल तू गप्रा होगी काय तोंड काढून हॅलो चिरमुरे तू चिरमुल येते नाही का जा कडा म्हणा गप राव हॅलो चिरमुरे हॅलो राजा राजा आवईस मागे चिटमुटी केली वेलकम वेलकम बस बसचे का उठून राहायचे बसा बसा राजा राजा आज तू काय दाखल्या ड्रेसात कसे दिसता तू पडून सारखे कारवारच्या मार्केटांत बोंबील दिसता फ्रेंडू फ्रेंडू आज तू काय दाखल्या ड्रेसात कसे दिसता तू माका कशें दिसता तू व्हड बेबू दिसता बेबू मागे डालिंगा बेबू म्हणता ए तू गेलो बर्थडे बॉय कोण गेलो डॅडी अंकल मेनी मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द आणि रेस्ट इन पीस रेस्ट इन पीस किती रे मला RIP ईमेल तू जिता हा जिता हॅपी रिटर्न ऑफ द डे इंडिपेंडेंस डे हॅपी पीस बर्थडे मागेला तू सूट घाले अंकल मागे होकले सासफाय बर्थडे नी त्याक लागून हा खुश अंकल कोणी येईल ना मरे आम्ही दोघं जण कोणा सांगना का अरे कोणा आपेल रे तुमकाच आपला आमका आपला हा ते कार्ड बऱ्या छापलं मग ते व्हडले कार्ड हा एकूच छापला सगळ्या धाकाकून हाडला आणि लास्टान तुमका दिला आमका दिला आता किती असते सगळी चिडवाने केलं रे ते मागे बड्डे बिड्डे आणि केस बी त्याने टाकला अंकल बेजार करून घेणार का हे तुझ्या खोट बरोबर दिसता मेरी पडला अरे आज ते सगळी त्याने केला बाईक मास्क कितलो आणला पावकीत बीफ पाडला आणि पावकीत सुजाळला सूज आणि कोणाको मुगे राजा राजा बर तुम बायकडे बोले केक घेऊन आता हा अरे सूज म्हणल्या किती रे सूज म्हणल्यामध्ये बिफा होईल तिथे वईल ते दयेल का ते सूर्याने कान सोन्या आवडेत आपले त्या सूज म्हणतात तिथे तू सुड्या काढतात म्हणून अरे हा चितलं मरते ते का ते दयाला दिसतं ते बोंबीला दिला त्याला लागून खाय ना चिल्ली केलं म्हणून त्याला लागून त्यांना चिल्ली सूज म्हणून त्या काढ पडले अंकल एक बुरी हा म्हणते गेली यानी तो केकी लाइट पेटिकार को எங்க பேட்டன மூட்டிங் சேஃப் பேட்டேல सोलार असतले अंकल चान कनेक्शन डायरेक्ट इंगा अंकल तुझे वर्ष कितले रे मागे वर्ष मागो वर्ष मेरे 60 60 वाटी लाव कोणा पासे देखो डायरेक्ट 60 वाटाचं बल्ब पण लावलं 60 वर्षात बॉल लायला असलो 60 वाट आणि कोण लायतलो ते तर हो मारतलो माइंड बरा आणि माइंड असतं का आपले तुकली ना अरे ऐक बेबी यो आम्ही केक कापते टाइम रे तुम्ही पद म्हणा पद म्हणजे चाकू रे चाकू चाकू ना रे ए सासपाय हो चाकू आम गेलं तर बांगड्यात कुर्तीच मरतो अरे बांगडी कुर्तीच नाही तो आता न्यू येला लेटेस्ट तेल लावता बरं 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 म्हणजे आम्ही होय होय तुम्ही पद म्हणा आम पद म्हणजे बरे बरे म्हणा रे
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear, 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 dear. ही आणि कोण चिचंदर तोंडाची आम्ही एक मोरे जी मायनर पडला. जी मायनर पडला बाबा. आता केक खाऊ आहे मरत का चिडवा केलं. अरे चिडवा केक खाऊ पण केक कोणा खाऊ पण कोणा कितलं जाय पडे तेमी तितलं खावपाची. त्याने जाय त्याने कितली खावपाची तुका जाय त्याने तुही तितली खावपाची. कळलं. असे झालं हांव राकासूर नी बकासूर बापूल बहिणी ते गेले. तू खात जा तू खा कशी काय ना. बरं मॅनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द RIP. मेरी क्रिसमस. समजू ना सारखं सांग. ते कोणता गुंड काढ आणि उलय. अंकल तुगे छोराकडे म्हाका काजार जाऊन जाय. बरं या दुसरा तू पोस. डॉक्टर कोण मेलिशा यो बस. डॉक्टर तुझा रिपोर्ट आयला. वय मेलिशा तुझा रिपोर्ट आयला पूण आयकूंक धैर्य घे. जाणा मेलिशा एका पिडेस्ताची पिडा गूण करतलो जाल्यार ताका फावो तें वखद पडूंक जाय. तुज्या घरकाराच्या पिडेक एकच वखद जावन आसा ताच्या रक्ताचे भुरगे. वय मेलिशा तो आपल्या रक्ताच्या भुरग्याक इतलो आशेता मेलिशा वेळ नाका. एका दिसा तो आपल्या भुरग्यांचे चिंतून पिसो जावंक पुरो. देखून मेलिशा तू एक भुरग्याक कित्याक पोशिना. ना डॉक्टर ना म्हज्या घरकाराक भुरग्याक पोसपाची खोशी ना पूण हांव ताका पिसो जावन दिवचें ना. ना डॉक्टर हांव ताका पिसो जावन दिवचें ना. हांव ताचें दुयेंस करार करतलें. हांव ताच्या रक्ताच्या भुरग्याक जल्माक हाडटलें. पूण मेलिशा ताच्या रक्ताच्या भुरग्यांक जल्माक हाडूंक तुजे सवें केन्नाच घडचें ना. कितें डॉक्टर कितें सांगूंक सोदता तूं म्हाका. वय मेलिशा तुका केन्नाच भुरगीं जावंचे ना. ना डॉक्टर हें साध्य ना डॉक्टर.
तू म्हाका फटयता. रड नका मेलिशा, दुकानी सिंपले म्हणून मेलेल्या झाडाक धीर येवंक नसो. खरेंच एका भुरग्यांक जल्माक हाडची एक आवयची व्हडली खुशी व्हरता, पूण ते मनशाच्या हातांत आसना. जाणा मेलिशा, तुवें तुज्या भुरग्याक जल्माक हाडची तुजी गर्पेशी ल्हानूच आसा. ह्या कारणाक लागून तुवें केन्नाच भुरग्यांक जल्माक हाडूंक जावचें ना. तुजें काळीज दुखयना जावच्या पासत इतलो तेंप हांवें हो गूट सांबाळून दवरलो, पूण आज तुज्या घरकारा पासत हें सत हांवें उजवाडांत हाडचें पडलें. घे मेलिशा तुजो हो रिपोर्ट. ना, हे साध्य ना. दुनिया, हे तुवें कितें केलें? हांव म्हज्या घरकाराक कशें तोंड दाखोवं? जरी तर आमचे रक्ताचे भुरगे जायना जाल्यार तो पिसो जातलो. ना, हांव ताका पिसो जावंक दिवचें ना. हांव ताका पिसो जावंक दिवचें ना. हांव ताच्या फुडारा खातीर हांव ताका डिवोर्स दितलें. हांव ताका डिवोर्स दितलें. हांव ताका डिवोर्स दितलें. घरान बसून कितें करू म्हणटा तुम्ही कांयच म्हाका सोचमोना. तुझे चिंतून चिंतून मामाचो प्रेशर चढला, तू आजूनय देवोंक ना. मामान म्हाका चिठीर बरयलेले एकूय उतर तिचे आयकोना मो. 5 वर्सांनी हांव घरा आयला, आताक मेवना तू एक दीस पासून. चुकोय नासतना ती काटो काडटा पाय, सवय तिची तूं नकोय आसो. घरान म्हजी फ्रेंडां आयल्यार तापयता तांकां चिंतीना ती मात कोण. मामान म्हाका चिठीर बरयलेले एकूय उतर तिचे आयकोना म्हूण. 5 वर्सांनी हांव घरा आयला, आताक मेवना तू एक दीस पासून. चुकोय नासतना ती काटो काडटा पाय, सवय तिची तूं नकोय आसो. घरान म्हजी फ्रेंडां आयल्यार तापयता तांकां चिंतीना ती मात कोण. ती सांगता म्हाका घरान कितले चेडे मेवोंक येता खंय तुका. चेडवाकूच चेडे मेवोंक येतेले पाय विसरो नाका. ते चेडे सगळे फ्रेंड म्हजे घरान आयल्यार कितें तिका जाता. चेडो म्हणून आसतना कांचुलार धाडायतलो पोत्या पोते दिशी तर म्हाका चिंतून हांव आयलोलो जायते. काळजाक म्हज्या तुवें धक्को दिलो, तेचे आसतना सोडून गेलोलो. बेगीस
मनशाची मला पाय भाषेन तू जाता खंय गा बाय सांग ये तू कसो विसरलोय आता म्हाका चेडे सोदूंक येतात तशें तू मायक सोदूंक वेतालोय चिंतू नाव आयलोलो जायते काळजाक म्हज्या तुवें धोको दिलोय तेचे आसतना सोडून गेलोलो तेजे शुद्धेली मनशाची मला पाय भाषेन तू जाता खंय गा बाय सांग ये तू कसो विसरलोय आता म्हाका चेडे सोदूंक येतात तशें तू मायक सोदूंक वेतालोय उतरा तुझी ऐकून तुवे रागानी शिरानीचो राजो काजार तुका मागीर कोता पयले सेंची तुजे शिकपाचे तो रावूंक म्हज्या जायना रातचे चेडे सपनाक येतात ते म्हणटाय तो शिकप मागीर पुरे करता पयले पाय म्हाका सडसडीत काजार कर आदी भुरगीं मायपाक रेस्पेद दिताली तो मिस्ता तेमका भार जालो तेंडे पोडी तुका जार जावंक सोदताय कोणूय तुका हासतलो तुय भुरगेच कोणी काजार जाल्लो पाय हे मिस्ता तूं विसरलो म्हाका फाल्यां काजार कर आनी पळय परवा तुजे पाय जातलो आदी भुरगीं मायपाक रेस्पेद दिताली तो मिस्ता तेमका भार जालो भुरगीं पोडी तुका जार जावंक सोदताय कोणूय तुका हासतलो तुय भुरगेच कोणी काजार जाल्लो पाय हे मिस्ता तूं विसरलो आयज बाप कसना म्हणटा तो लोक फाल्यां शेपाय कसना म्हणटात ती सांगता म्हाका घरान कितले चेडे मेवोंक येता खंय का चेडवाकूच चेडे मेवूंक येतेले पाय विसरो नाका ते चेडे सगळे फ्रेंड म्हजे घरान आयल्यार कितें जाता तिका चेडू म्हणून आसतना कांचुला दाडाय गोलो कोत्या कोते दिशी तोर म्हाका चिंतू नांव आयलोलो जायते काळजाक म्हज्या तुवें धोको दिलोय तेचे आसतना सोडून गेलोलो तेजे शुद्धेली मनशाची मला पाय भाशेन तूं जाता खंय गा बाय सांग ये तूं कसो विसरलो आता म्हाका चेडे सोदूंक येतात तशें तूं मायक सोदूंक वेतालो चिंतू नांव आयलोलो जायते काळजाक म्हज्या तुवें धोको दिलोय तेचे आसतना सोडून गेलोलो तेजे शुद्धेली मनशाची मला पाय भाशेन तूं जाता खंय गा बाय सांग ये तूं कसो विसरलो आता म्हाका चेडे सोदूंक येतात तशें तूं मायक सोदूंक वेतालो
तुझी ऐकून तुझ्या शिरानी रागाचो भितर छोटा सोड काजार तुका मागीर करता पहिले सिटी तुझे शिकपाचेर दो रावंक पोषण जायना रातचे चेडे सपनाक येतात कितें म्हणटाय तूं शिकप मागीर पुरे करता पहिले पाय म्हाका सडसडीत काजार कर आदी भुरगीं मायपाक रेस्पेद दिताली तो मिस्ता तेमकां भार जालो भुरगेपणी तूं काजार जावंक सोदनाय कोणूय तुका हांसतलो तुवें भुरगेच कोणी काजार जालो पाय हें मिस्ता तूं विसरलोय फाल्यां म्हाका काजार कर आनी पळय परत तुजें पाय जातलो आदी भुरगीं मायपाय रेस्पेद दिताली तो मिस्ता तेमकां भार जालो भुरगेपणी तूं काजार जावंक सोदनाय कोणूय तुका हांसतलो तुवें भुरगेच कोणी काजार जालो पाय हें मिस्ता तूं विसरलोय आयज बाप कोस्ता म्हणटात तो लोक फाल्यां शेपाई करता म्हणटलो जिमी जिमी उठ हे खुशाल काय खबर आहे जेरी खबर आहे जेरी खबर आहे सकाळ गाडी आलो हा जरी जरी हा तो काल भायल्यान येलो बोटी वयल्यान गोटी वयल्यान येयलो आनी कितें जालें ताका काय झालं ना रे तो बोटी वयल्यान येला आणि किती खबर आहे जाय ते दिला तो बोटी इडेन येयला तुका जाय ताका लागून हो इतलें उडीत आसतलो त्याने चॉकलेट बिकलेट हाडला आसतलो पाड कडेन म्हाका बी दिला कितें दोन तुका बी दिला आयकले हे इतले न्हू ते मरे मुखार मेला एक तियात्र करतो आणि त्या तियात्रा म्हाकाय पाठ असा तो बोटी वयल्यान येयला एक तुका आनीक तियात्रा पाठ दिला आनी खंयचो पाठ रे तो म्हागे पाठ मेस्त्री लोक मिस्त्री पाठ दिला बरो आसा तेच न्ही जिमी आनी कितें तितू तुकाय पाठ दिला म्हाका बी पाठ दिला वच तियात्र म्हळ्यार सारको पिसो आनीक तुका पाठ दिला आणि तुगे रोल किती खबर असता मागीर रोल कितें तू मरे तितू एक काजारी हांव काजारी हा होय तुगे रोल मरे मुखमुखार वयता मुखार वयता हा मागीर आनीक मागीर तुगे बायल मरता बायल मरता रकडीत ते बायले मोड्यार रडपार तू ते बायले मोड्यार रडपाचे बायले मोड्यार रडपाचे जातल मरे तुजे कडेन हय रे जातल मरे आनीक ते पयले बारीक रोल मेळटा रे ते रडचे दुखचे बरें 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 जातल मरे सारको करतले हा ते बायले रडपा ते जाता रे आनी ट्रायल घेया तुगेलो सर हा रोल कॅमेरा एक्शन म्हणटा तू स्टार्ट करपाची ओके न्ही ओके रोल कॅमेरा एक्शन अरे गा तुकाचे तू वगळा तुकाचे तू तुये म्हज्या बायलेक वयले म्हण अरे तुका सुण्यान पेट्यात चाबला अरे रडपा रोल रडपाचो ते कित पिशापण करता रडू जाय रे जिमी कळ तुका रडू जाय रडू जाय तुगे बाय मेल हा कळ्ळें ती बायले मोडे रडपा जाय हिंखो बायल मेल्ले हा मागेली बायल मेली उरल्या फिलिंग येताले ते रडूक जिमी आयडिया हा वडाफोन अरे सिम न्हू आयडिया आयडिया हा ओके मागची बत्ती जली पेशी हा मरे तुगे बायले फोटो बी हा हो बायले फोटो पळय त्या ऑफिसांक मरे एक बरो बांदून हाडा नवीन आसताच मरे बायले फोटो घेवन ये बरें 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 म्हणजे शानू पेपर मेट हो मरे पळय ऑफिसांक खाली दवरच म्हण हाडलेलो हे कितें रे सुसेग घे रे मात जिवाक मोन्ना हार घालता मरे आता तुका मरे सिंपल कळ्ळें आता तुगे बायले फोटो हिंगा तेका हांवें हार घाल आता तुवें मरे खाली रडपा एक्टिंग करपा तू फिलिंग येता मरे कळ्ळें पक्का फिलिंग येता म्हाका कित्याक मागीर पक्का बायल मेल म्हूण आनी हो हार घाल म्हूण बायलो दिसना
आज झाला पक्का मरे रॉड्स रोल करता ना करतात मरे आणि तू बायले थोडी द्या 1 2 मामा आय लव्ह यू काय करे मामा मागीर लव बी 1 2 3 ऍक्शन अगे मुझे माय अगे मुझे माय वो मुझे माय किती झाले बावा कुणी मेरे रे ना ऊन बावा डॉल बँकला सांग रे मुडगरच्या पेट आड ऍम्ब्युलन्स गेला चाल मरे अरे सारखे रोडू जाय रे करता हा बरं 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 रड सारखं रड मुगे जानू माग जोड गेले गो झाला ते काका काका फोन कर फोन मेली म्हणून बाय हॅलो काकू तुगे नाच मेली गो तुग केन्ना तेका वडे कोण अंडी चाल मुगो काकू असं करपा केन्ना केन्ना तू येतो जाप दिताल मुगो काकू अरे काकूचेर नी बायलेचेर रडपा जाय बायले 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 आता वाडे कोण भाजताल गे वडे कोण बाचल गे बायले बायले माग कोण गेलं रांड कोण गेलं मुगो नेंट असताना तू म्हाका इतिहास कोण गेलं गो दुसरं खातर जाऊ मध्ये आणि ते गेले आज मावशी मावशान कॉल कर नाका तू बायलेचेर रड इन्शुरन्स कोण गेलं कित्याक मन लागो तू पुरा इन्शुरन्स म्हागे नावार येताल मुगो तू कित्याक पेमेंट म्हाका थोडी किती झालं रे मागे बायल मेले मरे जिमीला बायल मेली किती खायला कामडीचा बाबा किती खायले सकाळच्यान काय खायला मरे बाबा काय खायला नाक किती खातोल कामडीचा बाबा किती खातलो खातल झाला एक चिकन बिर्याणी आणि एक बियर आट रे चिकन बिर्याणी पाप ते बायले बी खूप लायक बायले लिंगा आवाज गोंधळच ऐकत रे बाबा बायले 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 मागे ईट झालं सगळ्यांक देव करू रागान काजर मोगान देवासाचो आपलेचो भाग आसा पयल्यासाठी दोयक बरो करून तो आमच्या विजा बापाक ताणें आमकां प्रोत्साहन दिलो ताच्या आदारान आमी हो तियात्र खेळून दाखयला दुसऱ्या सुवातेर देव बरो करूं म्हणटा आमच्या कलाकारांक तिसऱ्या सुवातेर हांव देव बरो करूं म्हणटा तुमकां सगळ्यांक तुमी सगळ्यांनी येवन आमकां प्रोत्साहन दिल्या फूल ना फुला पाकळी दिवन आमकां आदार दिला सगळ्यांक देव बरो करूं म्हणटा म्युजिशियन थँक्यू आता अकलेचा भाग पळया मागीर वसा थँक्यू
रोलान हे दिसांनी मेलिसा जाला कितले दीस जाले हांव ताका पळयता ते आपल्याच मनान कितें तरी चिंता आनी एकटेच रडता. खरेंच आज तुझ्या तोंडान ती उतर आयकून आज चड हांव अजाप जाला. कित्याक सरोप काही कोणाक चापता तेन्ना तो वीक ओंकतास आनी अवचीत तुज्या तोंडात हांव मोव कशें भायर हांवें. खरेंच लोनल तुवें न्ही चिंतून फावो हांव म्हजे सुनेचो मोग करता पळोवन तूं अजाप जालो आसा. मुन्नी आसा आयले बगर खंय देंवसार मनशा कळना कितें पळय तो संसार. हे गत आज म्हजे सवय घडले. अशें म्हणून तूं कितें सांगूंक सोदता. तूं जाणा रोलन काल हांव म्हज्या भयणीगेर गेलेले तेन्ना हांवें पळयले म्हजी भयण आपले सुनेचो इतलो मोग करता आसतना ते केन्नाच म्हजे भयणीक एक बरें उतर दिना. आज पासून हांवें म्हजे सुनेक केन्नाच एक बरें उतर दिना. इतले वायट केलां आसतना ह्या वाड्यान कोणूच मनशे ना. खरेंच रोनल म्हजी सून जावन आसा बरी गुणाची राणी. खरेंच सेल्विरा स्वताच्या ताकदेन केन्नाच फट धरना आनी बरें केल्यार केन्नाच जापून उडना. इतलेंच न्हय तुमी सदांच कॅनेटाक आनी मेरिसाक त्रास दिताली चिंतून हांव म्हजी सगळी ग्रेस काय तांच्या नांवान करतलो. ही पळयात ही जावन आसा म्हज्या ग्रेस कायची कागदां. हांवें म्हजी सगळी ग्रेस काय आमच्या पुता केनाच्या नांवान केला. विराम कॅनेटाक आमची ग्रेस काय नाका तांकां जाय फकत आमचो मोग. ह्या घरांत तेमी जिवंक आसतात. नाका बापा ही सगळी गिरेस्त काय म्हाका नाका. हुतूतली अर्दी गिरेस्त काय केनेताच्या नांवार कर. आयज म्हाका गोमले पापा जे हांव केनेता बद्दल चिती ते ताच्या मनाकूच ना. आयज ताणें म्हाका रोखलो पापा. ताणें तुका राखलो आनी कशें. जाणा मामा आयज कॉलेजीची दुश्मन काय घेवन साबार कॉलेजीचे भुरगे म्हाका मारूंक लागले. ते म्हाका जिवेशी मारते आसले आनी थंयसर पावलो केनेत आनी ताणें आपले दोनी हात जोडून ताचे पांये पडून ताणें म्हाका राखलो. हो ताचो उपकार हांव केन्नाच विसरचो ना. आतां तुमकां समजलें हांव कित्याक म्हणून म्हज्या पोसका पुताचो मोग करतालो तो. खरेंच डॅड काजर जावन ह्या घरांत हाडलेल्याक हांव तुजी सून न्हय पूण एक कशा तूं जालोले पुरी तुवें आपलो मोग दिलो आमचो तुवें सांबाळ केलो पूण ताचे बदले आमच्यान तुका कांयच दिवंक घडलें ना. बाय हे कोण सांगता. डॅड एका घराचो पूत काजर जालो म्हणटोच आवय बाबायचो आवडो जावन आसता तांच्या एकवटाच्या भुरग्याक पळोवन. कित्याक ते भुरगे जावन आसता एका घराचो उजवाड. पूण जाणा डॅड आयज म्हजो घरकार आपल्या रक्ताच्या भुरग्याक आशेता आनी डॉक्टराच्या सांगण्या प्रमाणे जरी ताचे रक्ताचे भुरगे जल्म ना जाल्यार तो फुडाराक पिसो जावन पावत. पूण अशें हांव घडूंक दिवचें ना. हांव घरा त्रासान पडून दिवचें ना डॅड. म्हाका नाका म्हजो घरकार पिसो जावन भोवलेलो देखून केन्नाच म्हज्या घरकाराक हांव डिवोर्स दिता. कितें मेलिसा तूं म्हाका डिवोर्स दिवंक सोदता पूण कित्या पासत. म्हजी मामा तुका वायट करता म्हणून म्हजो भाव तुका केणटा म्हणून वा हांवें तुका दूख दिला म्हणून. ना केनेथ तुवें म्हाका कसलेंच दूख दिवंक ना. म्हाका नाका केनेथ तूं एका भुरग्याचे चिंतून पिसो जालोलो आनी ह्या घराब्याचेर काळोख पडलेलो. केनेथ तुका तुजे रक्ताचे भुरगे जल्मतले. तूं कोणी दुसऱ्या चेडवा लागीं काजर जा. पूण मेलिसा म्हज्या रक्ताच्या भुरग्याक तूं जल्मान धाडटली. ना केनेथ हें म्हजें सवय घडचें ना. पळय केनेथ हो जावन आसा म्हजो मेडिकल रिपोर्ट.
ना मेलिसा म्हाका डिवोर्स दिवं नाका मेलिसा म्हाका भुरगे नाका मेलिसा म्हाका तू जाय मेलिसा म्हाका तू जाय तू पिसो जाऊन बोललो मुझ्यात पडोंक जावचें ना केनेथ प्लीज मुझे एकूच उतर ऐक ना मेलिसा ना प्लीज केनेथ हांव तुजे पांय पडटा मुझे उतर ऐक पूण मेलिसा तुजो फुडार जिवी असल्यार ह्या संवसाराच्या खंयच्याय कोणशाक रावून हांव तुजें सूख पळयतलें जे तुजें सूख तेंच म्हजें सूख म्हणून हांव तातूंत वांटो घेतलें बाय तुझो डॅडी आणि तुझा भाव सॅमसन आमकां कितें म्हणटलो तुम्ही दास्ती करची आणि ताचे बद्दल चिंतची काहीच गरज ना कोण वेंको आणि सॅमसन अंकल आमका मेलिसान सोगली खबर सांगली ते म्हज्या भयणीचे नशीब आमकां नाका तुज्या पुताचो परजळीच फुडार पिड्यार जालोलो देखूनच आम्ही मेलिसा घरा व्हरून आयल्या पूण आमकां बाबा केनेथ म्हज्या दुयेंच्यो कितें तुका सांगला ते तुज्या बऱ्याकूच संवसारात जायती असली जोडी आसात आपल्या काजारी जिवितान भुरगीच नासतना नाका उणे तू आमकां सोडून वचूं नाका तू आमकां सदांच ह्या घरांत जाय हय फ्रँको तू सांगता ते परी अशी जायती भुरगीं जियेता पण म्हजे सुनेक भुरगे जल्मोंक ना म्हणून हांवें ताका जायती उतरांनी उलयला खूब त्रास केला पण म्हजे सून विस्वासी दयाळ तितली मोगाळ देखून फुडाराक दुस्मानपण घेवन फायदो ना रागान रावची न्हय पूण सदांच मोग आसून दी हांव तुमच्या सुखा पासो सदांच मागतलें बाय मेलिसा चेतना तू या म्हज्या घरान काजार जाऊन आय रे आम्ही तुझे ते सदांच तो दया काय तो तुझो मोग ती तुझी सोसणी काय पडेली जाचे वडवी आज मुझे ह्या घराचे नाव तुवें घातले कित्याक आज संवसारान काजारी जिवीत जाऊन गेला एका चॉकलेटीचे कागदा बडी जरी तर गोंग बायलेक जगता जाल्यार ते कागद आमी उडयतात तेच पडी गो बायल डायवोर्स दितात बाय तुका मामीन आनी केनान त्रास दिलो जाल्यार हे सगळे सोसून हे म्हज्या घराचे नाव तुवें घातला आनी आज तूं म्हज्या घरांत हांव वेता म्हणटाना बाय हे म्हजें कार्य चड दुकान व्हडलो बाबा केनेथ आनी म्हज्या तुवें मेलिसा हांव तुमच्या मोगाचेर विरोध रावलो आनी तुमच्या मोगाचेर हांव जुलूम मांडटालो आणि जायती चेडे चेडवां मोगान आसतात फकत आपलो टाइमपास करूंक आपली तान भागतोस ती एकामेकाक सोडतात पूण भोव थोडी नीज मोग करनारां तुमचे भाशेन काजार जातात सुखान तशें दुखान इगर्जेन दिल्लो जीवरामेत सांबाळतात बाय मेलिसा तुवें जायते त्रास काडले बाय चेडवाचे जिवीत जावन आसा एका उदका वयल्या वड्या परी ताका ते जशें ते उदकाचे लार मारता तेन्ना ते वडे स्थिर रावचे पडटा भयणी तुजे सवय तशेंच घडलें हांवें तुका डॅडीच्या रागान काजार केलेले फकत तुमचो फुडार बरो जावंक पूण बाय तुज्या काजारी जिवितान तुवें जायते साक्रिफीस केले फकत तुज्या गोरकाराच्या बऱ्या फुडाराक लागून तुजें जिवीत तशेंच जालें आनी पळयात मोगाच्यानो ह्या म्हज्या भयणीची काजारी जिविताची काडी रागान काजार मोगान डिवोर्स
सगळ्या congratulations. हॅलो आम्ही जाऊन असा देवाची रोषणा या संसारात दुर्मान कशी कोयता सदांच पेल्या ती म्हणून मा दुसऱ्यांच्या वाईट चितून आज जी येतात घेतले जा जाण्याचा मुंशाचे जीवित मुळे फोका सगळ्यांक तुमका देव बरें करूं म्हणटा काळजांत थावन तुमका इतले तुम्ही थंडे कडकड्याक तुम्ही रावल्यात आय लव्ह यू तुम सगळ्यांक देव बरें करूं तशेंच देव बरें करूं रेगनाक इतलो त्रास काणटेने आमचे खातीर हो वावर केल्ल्या खातीर आपापली बसका गेल्ली खुर्ची आपणे थिंगा भितर दवरूंक जाय म्हणून विनंती करता मगाच्यान खुर्ची मेन इम्पॉर्टंट आसता भितर दवरूंक जाय देव बरें करूं तुमकां सगल्यांक येयल्ल्यांक आनी तशेंच देव बरें करूं रेगन डिसोजाक रिचर्ड डिसोजाक 1000 रुपया दिल्ल्यांक कोण